मोगाच्या भाऊ भयणीनो, पयल्यान पयलें रेतीरेक आयिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक हांव देव बरी सकाळ मागता. आतां फाल्यां आमी पेंतेकोस्ताची परब आचरण करता. पवित्र आत्मो आमकां मोरयेचेर आनी आपोस्तलांचेर देवलो दीस. फाल्यांच्या दिसा पवित्र सभा अस्तित्वाक आयिल्लो दीस. पेद्रो पयले फावटी भायर वचून शर्मांव सांगल्या वेळार आमकां आपोस्तलांची कृत्यां पुस्तक सांगता चड उणें 3000 लोकांनी जॉर्दान न्हंयेंत पवित्र स्नान घेतलें आनी ह्या वरवीं पवित्र सभा इगर्ज अस्तित्वाक आयली. ही रेतीर एका नमनेन जागरणेची रेतीर म्हणयत. आज प्रत्येक जावन आमी पवित्र आत्मो आमचेर देवोन येवंक या आमचे थंय आसलो पवित्र आत्मो क्रियाळ जावंक आमी मागता. देखून मोगाच्या भाऊ भयणीनो, तुमचे सर राटावळी तुमी पयस दवरून तुमची सर कामां कुशीक दवरून हांगासर तुमी आयलात. ही अर्द दिसाची आमची रेतीर मागया आमी वो पवित्र आत्मो आमचे थंय क्रियाळ जावं दी आनी आमकां आमच्या कुटुंबाच्या सर सणांक शांती आनी समाधान दिवं दी म्हणून मागया. सांगातच तुमची तेसावां घेवन तुमी हांगासर आयल्यात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, भावर्थान जेजू लागीं आयिल्ल्यांक ताणें खाली हातांनी पाटीं धाडूंक ना. वच तुज्या भावर्थान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सकट दिलें. आमची मायी तशेंच आमी मागता तुज्या आश्राक दावरलो, तुजी ससाय मागलो, कोणूच निराशी जावन फाटी वचोंक ना. आमची माय आमकां निराशी करना, खाली हातांनी पाटीं धाडिना. तुमचेर तुमच्या तेसावांचेर तिच्या आशिर्वाद घालतली. रेतीरेक आयिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आसात आमचे मोगाचे पाद्रा फादर रिचर्ड कॉड्रस. तुमकां तांची वळख आसा. मोगान हांगासर ते येतात, कोडयाळतावन येतात. आजी आयल्यात, थंय वाटेर पावस मेळ्ळो कोणा जाल्यार हांगासर ते मोगान येतात. ही रेतीर सोलोन व्हरतात. आयच्या दिसा हांगासर ते आयल्यात. तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी तांकां हांव स्वागत म्हणटा. सांगात आसा आमचे भाऊ जॉन डिसोजा फेरार तावन येतात. हर एक हप्त्यान येतात. हांगासर येवन अर्गां स्तुती होगळाप शिकोवन आमकां मागोवंक कुमोग करतात. तांकां हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर डिवायन वर्डाचे आसात, ही रेतीर टेलिकास्ट करतात. तांकांय मोगाचेनो हांव स्वागत म्हणटा. तुमकां बरें मागता. प्रेज द लॉर्ड. देव बरें करूं. फादर आमकां बोवा पुरबाय तरान स्वागत केल्या. तुमकांय मोगाच्या भाव भयणीनो बोव मोगा सोण्या पुरबाय स्वागत. येस, पेंतेकोस्ताची नायट विचील आमी चड जावन संभ्रमता. पूण आज ही रेतीरच पेंतेकोस्ताच्या विशयांत आमी उलयतले आनी त्या पवित्र आत्म्याचे सगत आमच्या थंय खंयच्या तरान ती जियोंक देव आमकां आदार दिता म्हणल्या विशयांत आमी पळोवचें जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगाचेनो, देवाचो आत्मो म्हजे वयर आसतना ताणें म्हाका अभिशेक केला. कित्याक तो आमचे थंय आसतना आमी हर एक घडये त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेंत जियेतले. त्या खातीर पवित्र आत्मो फकत पेंतेकोस्ता दिसा या स्वर्गारोहणा दिसा मात न्हय, या क्रिस्मा दिसा, या आमकां बाप्तिस्मा दिसा मात न्हय. हर एक घडये पवित्र आत्मा तुमच्या थंय सदां काळ जियेतालो, सदां काळ जियेतालो. जियेलो पवित्र आत्मो कार्यरुपी जावच्याक आमी आज मागचें जावन आसा. कसो तो आमच्या जिवनांत कार्यरुपी आमी घेवयेत, कसो तसो अनुभव आमकां जाला ह्या विशयांत आमी आमचें जिवन नियाळ करून पळयतना आमकां कळीत जातालें आमच्या जिवनांत खंय आमी आसल्या, खंयच्या हंताक आमी येवन पावल्या. आनी असलो पवित्र आत्म्या सगत आमचे थंय दरबस्त मापान वाडच्याक सगळीं आमी उबी रावया. मोगाचेनो, आज जायते पवित्र आत्म्याची गितां आमच्या मदगत आमी गायतले. कित्याक पवित्र आत्म्याची सगत आमचे थंय परत उरची जाय जाय, नवसळणी आमची जाय जाय. मात न्ही पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन हर एक मेट आमी काडून त्या पवित्र आत्म्याच्या मजतदाराच्या वर्त्या मजतेंत आमी जियोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. दैविक कृपेच्या आत्म्या बेगीस देवोन ये, दैविक कृपेच्या आत्म्या बेगीस देवोन ये. बेगिये लागिये कृपेन बोरों ये, बेगिये लागिये कृपेन बोरों ये, बेगिये लागिये कृपेन
보름 예 베기에 라기에 꽃pen 보름 예 दैविक मोगा जगम्या मोगान बोरम ए दैविक मोगा जगम्या मोगान बोरम ए वेगिए लागिए 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 मोगान बोरम ए दैविक सत्तेच्या तुम्या सत्तेने बोरम ए दैविक सत्तेच्या तुम्या सत्तेने बोरम ए वेगिए लागिए 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 सत्तेने बोरम ए दैविक उसवाड आत्म्या उसवाडान बोरो 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 ए लागे प्रकाश पाकों ए प्रकाश पाकों ए वेगिए लागिए प्रकाश पाकों ए वेगिए लागिए प्रकाश पाकों ए दैविक शब्दाच्या तुम्या सन्वायन बोरम ए दैविक शब्दाच्या तुम्या सन्वायन बोरम ए वेगिए लागिए सोलन 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 बोरम ए जीवित दिवचा तुम्या जीवित 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 बोरम ए वेगिए लागिए जीवित दिवकुये वेगिए लागिए जीवित दिवकुये वेगिए लागिए जीवित दिवकुये वेगिए लागिए जीवित दिवकुये सतानी दिचा आत्म्या सच्चिकों वेगी से 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 वेगिए लागिए नीतिन सोलम ए 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 वेगिए लागिए उसवाड पाकों ए वेगिए लागिए उसवाड पाकों ए वेगिए लागिए कुर्पेन बोरम ए वेगिए लागिए कुर्पेन बोरम ए वेगिए लागिए मोगान बोरम ए वेगिए लागिए मोगान बोरम ए वेगिए लागिए सत्तेन बोरम ए वेगिए लागिए सत्तेन बोरम ए वेगिए लागिए सोलन बोरम ए वेगिए लागिए सोलन बोरम ए
लागिए जीवित दिवकुये वेगिए लागिए जीवित दिवकुये वेगिए लागिए नीतिन सोलों वेगिए लागिए नीतिन सोलों हालेलुया 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 वडा ताळ्या मगेचन वडा ताळ्या आम्ही स्तुती करी आज म्या सांगता एक जाम पवित्र म्या सांगता वत्या मापन आज आमच्या देवच्या प्रत्येक तरा पवित्र म्याच्या शक्तीने मी भरच्या पवित्र आमच्या काळजा मनात येतेच मापन राज करच्या समेच्या नावान समेच्या आम्हाला रक्ताचे बळ यस तेच मापन वत्या तरान जीवित बरोन आमच्या मापाचे जीवच्या आयलो समेतच्या माझा तर आमच्या देताने दडला तो माझा तर आमच्या जगता सदा काळ शियतलो तो माझा तर आमच्या कार्य रूपे जातलो त्या माझा तरच्या शक्ती सगळे बरे म्हणता अडतलो हालेलुया 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 जय हालेलुया 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 जय द्वारका जय अकलाप जय वंदन आणि महिमा तुका जय आयच्या दिसा हे सगळ्या आमच्या पुण्यदान तुझ्यावर आशीर्वाद जाऊनी पवित्र आत्म्याचा उत्सव या जाग्यार देवानी पवित्र आत्म्याचे वरते येणे अंगा जाऊनी सगळ्यांची काळजा त्याच पवित्र आत्म्याच्या वरत्या उजान लासोनी आणि बरो परसळ आमच्या दे येऊनी गजाले खाळपण आमच्या दे असल्यारी गजाले पातका छारा असल्यारी गजाले कटसण असल्यारी ती सगळी पैसरे सम्या हायच्या दिसा त्या पवित्र आत्मा हांगाचला हर एक लगे आपण दे पवित्र आत्मा आमच्या त्या नाका जाल्ले ह्या लौकिक संगतेचो ह्या संसाराच्या वस्तूंची आशा भाषा ह्या संसार अवस्थेचे हाते आसे सगळे आमच्या तो पैस काढून देवचा मी आज छेजो मगळा बापा तुझे पवित्र आत्मा येता जातो म्हणले असा तो तुका माझा दाजा तलो मात नाही तुका वरत्या देण्याने तो वरतालो त्याचे वरती देणी देणे आमकां दिल्या त्या देण्यान आत्मिक देण्याने आमी वरच्या संपन्न दारान त्या जाणवायन तेच वरती जाणवानी घिन्यान आमच्या थंय बुद्धांत काय चतुराय सगळे बरें म्हणटा दिता आसतना पवित्र आत्म्याची जगत पवित्र पुस्तकाच्या उतरांची जगत सदां जियोंक आमकां पाव करेन हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या ये म्हजे थंय दोनी आमच्या हात काण आमच्या काळजावे दवरया ह्या वेळा वर्त्या मापान मोगाच्या भावनान बिण कितें आसा तें सगळें सण सोडा फकत पवित्र आत्म्याची सगत त्या पवित्र आत्म्याचं निराळपण पवित्र आत्म्याचं वर्त ते एक प्रशांतपण पवित्र आत्म्याची ती सक्तेंत बरोवन म्हजें काळीज कितलें गोंदळ आसलें कितलें दंडाळ्यारी कितले कळवळे वळवळे ते असले ते सगळे पवित्र आत्म्याचे एकच चार बरो पवित्र आत्म्याचे एक दरबसमापाचे येणे बरो त्या खातीर पवित्र आत्मा येता आसतना सडनली ते येवन त्याच घडये येवन तक्षण तो येवन त्या पवित्र आत्म्या सक्तेन भरलेले ते सीस संपन्न दारां उक्तें करायला लागले बेंदाचे तो पयस गेले तुज्या काळजांत आज कसलें बें आसल्यारी ते पयसरच्याक पवित्र आत्म्याची सगत पवित्र आत्म्याचो उजो लासोन दिती वर्ती काळजा पवित्र आत्म्याच्या उज्यान लासतना जावंक पावतले ते हर एक फ्लेम आमच्या जिवनांत आपरबायतार आमच्या जिवनांत जाय जाली वाट कितें तें कुड्डेपण म्हज्या दोळ्यांत आसा कितें तें कुड्डेपण म्हज्या काळजांत आसा तें सगळें तो खाण उडयतलो जायते फुडें आमकां कळीस जायना आमी कुड्डी जाता आनी कुड्डे जाता त्या देखून जेजू म्हणटा हांव म्हज्या पवित्र आत्म्याक धाडटलो सत कितें म्हणटा उगडापे करतलो सताची जाणवाय तुका दितलो पवित्र पुस्तकाच्या उतराची समजण तो तुका दितलो मात न्ही तुज्या जिवनांत कशें तुज्या मुखारसून वचो जाय म्हणल्यार वरती सक्सी तो तुका दितलो म्हणटा आनी तेंच पवित्रपण आपणाक आमी पवित्र आत्म्याच्या वरच्या सक्तेन भरया पवित्र आत्म्या आमच्या मदगात यथेश्ट मापान आज आमी आपोवया पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवो आमचे तू देवो समजा पवित्र सगळे आमी गावचे सगळे कृपे पवित्र आत्म्या आमचे सिसावयर येता आसतना सिसांनी उलयली शब्द हर एक लागी कडेन जालो देवो आपय त्या पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तू देवो
आमचे तो देवाने पवित्र आज्ञा कृपे सागोरा आमचे तू देवाने आमचे तो देवाने पानसंको 144 लाभोय आमकां तुजी कृपे देणी सांगाता लाभोय आमकां तुजे कृपे देणी बोळाधिकार आमची अस्कतची न्ही बोळाधिकार आमची अस्कतची न्ही बोळाधिकाची न्ही पवित्र आज्ञा कृपे सागोरा आमचे तो देवाने आमचे तो देवाने पवित्र आज्ञा कृपे सागोरा आमचे तो देवाने आमचे तो देवाने कुटुंबांची कामी माया मोगान सांगता कुटुंबांची गामी माया मोगान लालेण मागता लाभय तुजी कृपा लाभोय मागता लाभय तुजी कृपा लाभय तुजी कृपा लाभोय तुजी कृपा पवित्र आज्ञा कृपे सागोरा आमचे तो देवाने आमचे तो देवाने पवित्र आज्ञा कृपे सागोरा आमचे तू देवाने आमचे तो देवाने वावरून दैवी शेतान निस्वार्थ म्हणान वावरून दैवी शेतान निस्वार्थ म्हणान तेलाय आमकां आस जेजूच्या मोगान तेलाय आमकां आज जेजूच्या मोगान तेलाय ताच्या मोगान तेलाय ताच्या मोगान पवित्र आज्ञा कृपे सागोरा आमचे तो देवाने आमचे तो देवाने पवित्र आज्ञा कृपे सागोरा आमचे तो देवाने आमचे तो देवाने एक पोट आमचो सदांच वाडय सडय एक पोट आमचो सदांच वाडय सडय पोवी सभा बांदून आदार लाभय पोवी सभा बांदून आदार लाभय आधार तुजो लाभय आधार तुजो लाभय पवित्र आज्ञा कृपे सागोरा आमचे तो देवाने आमचे तो देवाने आमच्या हात बऱ्याने माग्या पवित्र आज्ञा कृपे सागोरा आमचे तो देवाने आमचे तो देवाने पवित्र आज्ञा कृपे सागोरा आमचे तो देवाने आमचे तो देवाने आमचे तो देवाने आमचे तो देवाने हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. तुझ्या दोट्या उठता उतराने किती लोक सांगून जाय ते सगळी आवड असता वरत्या स्तुती करताना जेजूची स्तुती करताना त्याच वरत्यापणात तुका भरच्याक ती स्तुती आम्ही आज करूया बघायच्या ना. हालेलुया हालेलुया. पवित्र सगळ्यान बच्चा सगळे तुझी कोड सगळे तळ्या बऱ्या हर एका शिरशिराने तुझ्या वरत्या संत सदाने तुझ्या वरत्या त्या हर एका कुडीच्या विश्वाने पवित्र आत्म्याचे येणे जाऊ दे. पवित्र आत्मा आमच्या दयची येताना किती सुने पण आमका आशेना पवित्र आत्म्या वर आमका तुझ्या सगळ्यान पवित्र आत्म्या हर एक आमच्या कुडीचे विश्व बलिष्ठ जाऊच्या तुझ्या सगळ्यान बच्चा पवित्र आत्म्या घाल तुझे बेसा आमचे हे आमचे दे जाऊ दे तुझे येणे सगळे तुझे उजो आमच्या दे पेटे आमच्या दे चिरई सगळे आमचे दे वरते जीवत आमच्या दे जाऊच्या. हालेलुया 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 हालेलुया. एक घडीभर दोळे दांपात हात जोडात पवित्र आत्म्याचे खातीर मागात. पवित्र आत्म्याचे वरते येणे मोगाचें न्हू असें जायना आमी सारूंक जाय. आपया आपया विचारा हांव दान दितालो हांव दितालो म्हजो माजदार केदळ तुजे थंय तसलें डिझायर आसा खजलीत तुजे थंय ती आसक्त आसा. पवित्र आत्म्या सगळ्यांक बरोवंक जाय. फकत कामाक वेतना मात न्ही इंटरव्यूक वेतना मात न्ही एग्जामाक वेतना मात्र न्ही हर एका वेळा ह्या बुन्यांत घालतना मात्र न्ही हर एका वेळा आमी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरच्या माग. हर एक तुझे मेट पवित्र आत्म्याच्या बळादी सक्तेन काडूंक माग. हर एक दीस मात न्ही हर एक घडी पवित्र आत्म्याच्या येण्यान बरयल्ली जावं दी. पवित्र आत्मा आमच्या खळसांत रास करूं दी. पवित्र आत्मा आमच्या भितर जियों दी. आनी तेन्ना तुजें तें असलें निरासपण वेतालें एकसरपण वेतालें तुजें तें असलें बेबिरांत वेताली कित्याक तेच बेबिरांत बसले सीस केन्ना पवित्र आत्म्याचें येणें तांचेर धाडलें आनी पवित्र आत्मा तांचेर देवलो. मोरी माय आनी त्या सिसा सांगात एक जावन ते जियेता पवित्र आत्मा यथेश्ट मापान त्या सिसा थंय भरलो आनी मोरी माय आपल्या त्या जेजूच्या सिसा खातीर जायते मागोन आसली आपल्या पुताडे विनंती करनासली आनी तसलें बरेंपण जेजूनच दिलें. पवित्र आत्मा म्हजे वयर आसा आनी ताणें म्हाका अभिषेक केला. पवित्र आत्मा म्हज्या वयर आसा तोच पवित्र आत्मा म्हज्या वयर आसा. पवित्र आत्म्या म्हजे थंय ये म्हजे थंय जिये म्हजे थंय राव यथेश्ट मापान म्हजे थंय जायतीं कार्यां तुजी जावच्याक बलिश्ट जावच्या आत्मीक सक्तेन भरच्या देवास्पणान भरच्या आनी देवाच्या उतराची जाणवाय दीस वेता 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 म्हज्या सगळ्या कोडेन मारताय म्हज्या मोतेन मारताय म्हज्या काळजान म्हज्या सगळ्या आत्म्यान रोमांच्या खातीर जाय जाल्यार व्हरती सकत ह्या वेळा पवित्र आत्म्या सकत मागून घे. पवित्र आत्म्याक निराळपणान तुज्या कुडी देवंक सोड आनी तो पवित्र आत्मा जायते राज करूं दी. ह्या वेळा पवित्र आत्म्याच्या वर्त्या सक्तेन बरोवन पवित्र आत्म्याच्या वर्त्या उर्बेन पवित्र आत्म्याचे उतरांच ह्या शिकवणेदारी तुमच्या माथ्याक उलोवंक जाय जाल्यार व्हरती सकत सम्या म्हाका दी आनी ते पवित्र आत्म्याचे उतर हांगा जावन वळोवन दी. तुज्या वर्त्या जिवनाची ते वर्ते चरित्र्या तुझ्या व्यक्तित्व त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन वळोवन दी. सम्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर पवित्र आत्म्यान आमकां जिणी आमची सुबळ कर. पवित्र आत्म्या म्हजे थंय ये म्हजे थंय जिये म्हज्या हातांक म्हज्या पांयांक म्हज्या सगळ्या कुडीक जाय जाल्ली वर्तेपण तो दी चलावण दी. पवित्र आत्म्याची चलावण आमच्या थंय जावं दी. पवित्र आत्मा आमच्या थंय संचलन करूं दी. त्याच पवित्र आत्म्याक देवान घेतलो तो आत्मा आमच्या जिवनान संपूर्ण तराने उंच्या पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये आमच्या थंय जिये आमच्या थंय जिये पवित्र आत्म्या आमकां तूं जाय पवित्र आत्म्या देवता सक्तेन आमकां वर्सम्या. हालेलुया पवित्र आत्म्या ये ये आपय आपय खंडीत जाता पवित्र आत्मा तुझे कसलय विदोळे आसा तुझे थंय कसले समस्या आसा तुझे थंय कसली पिडा आसा आयच्या दिसा तुका नितळ निर्मळ करतलो. पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या संपूर्ण जरा म्हाका कर म्हज्या भर म्हजे कोट भर
म्हजो आत्मा भर, म्हजी काळीज भर, सगळें म्हजें जिवन आसा हर एक उणेपण भर आनी म्हजें जिवन सफल कर. सत्या मोशे देवा सगळे मेळटार बसया मगाच्या नांवान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. कशी आहात मगाच्या नांव? सगळें बरी आहात? वय हांवें चड कांय सांगचें म्हूण ना. पवित्र आत्मा आमचें थंय आसा गी ना गी, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी कार्यरुपी जाल्या गी ना गी म्हणून तुमकांच तुमच्या भितरच ह्या तुमच्या भायर येवच्या त्या आवाजान तुमी करयत. तुमी म्हणूंक बरो आवाज असल्या मात पवित्र आत्मा आसा गी, जें कितें भितर आसा तें मात्र भायर येवचें. त्या देखून आमी वगेत बसल्या जाल्यार तुमी डिसायड करा. हांव परत परत सांगा ना, पूण आमच्या जिवनांत तो पवित्र आत्मा आसा. तर कित्याक हांवें सांगता गे म्हळ्यार हांव अन्ना फ्रायरींत आसतना केन्ना हांव भायर वता केन्ना हांव भितर येता सगळ्यांक कळीच जातालें. ताका फादर फ्रेडरिक रॉड्रिगस आमचे मालगडे आसा म्हणटाले रिच्या इलेक्शन त्या पेंतेकॉस्टा दीस पवित्र आत्मा येवन त्या सिसांक उठयलेले पळय तेसे हांव न्हिदोन आसले रे आड पडलो जाल्यार उडी मारता म्हणटालो. कित्याक म्हळ्यार आमी त्या देवाच्या स्पिरितांत भरता आसतना आमकां तें भितर दवरूंक जायना. त्या देखून आमी त्या प्रमाणे तो उपाय करूंक जाय. आनी आमी म्हाका पवित्र आत्मा आसा म्हण बंदडेन भितर दवरूंक जायना. ताका तो वर्त्या तरान आमी वापरूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव परत डिवायन रिट्रीट सेंटर पट्टाची लँग्वेज पार्टी हाडटलो. कित्याक म्हळ्यार हांव नेक्स्ट विकान पट्टा वेता आनी म्हजें ट्रान्सफर येदोळ जालां आनी हांव पट्टा रेतेरी मंदिरान 3 वर्सां प्रिचींग आसतलो आनी खंडीत जावन हांगा येतालो. कित्याक म्हळ्यार म्हाका पट्टा रेतीर अशी आयतारा जावन शुक्रारा म्हणसर मात्र सोनवार म्हाका मायेन फ्री दवरला. केंच्या सोनवारा ये जाय त्या सोनवारा येवच्याक मायेन दरवस्त मापान म्हाका आदार दिला. कित्याक हांवें मागयलें त्या देखून देवाक दोन ताळयो दिया मगाचे न्हू आपुरबाई तरान सम्या सांगता आसच्याक. त्या देखून डिवायन रिट्रीट सेंटर पट्टाची लँग्वेज म्हळ्यार इतलीच. प्रेज द लॉर्ड म्हणटना हात उखलचे, हालेलुया म्हणटना हात सकयल हाडचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मगे भावन आनी भयणीनो भोव खुशी. कित्याक म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा हांव डिवायन रिट्रीट सेंटर DRC जावन डिवायन मर्सी रिट्रीट सेंटर BJ येयल्लो. आनी पळया देव खंयच्या दरान मनशाक ट्रेन करता म्हणल्यार तुमी पळया. कित्याक म्हळ्यार पयलें गेल्ले तर हांव म्हाका हप्त्या हप्त्या येवंक नासलें आनी हांव रावतालो म्हाका येवंक ट्रॅवल करूं नाका. पूण उपरांतल्या दिसांनी म्हाका डायरेक्ट ट्रान्सफर केल्लें जावन आसा डिवायन मर्सी रिट्रीट सेंटर BJ. आनी तें केल्लें केदाळा मे 15 तारखे मे करता आसतना हांवें कांय सांगोना फादर अगस्टिनाक. आमच्या प्रोविन्शियलान ताका फोन केले आनी म्हळें फादर रिचीक आमी व्हरतले. हांव जून 3 ताणें डिवायन मर्सी रिट्रीट सेंटर स्पिरिच्युअल डिरेक्टर जावन हुद्दो स्विकार करूंक आसा. पात्रा फोन थंय दवरलें आनी सीदा म्हज्या लागीं आयलो आनी म्हणा लागलो हें कस जालें 2 हप्ते भितर हांवें कोणाक सोदून काडचें म्हणा लागलो. हांवें म्हळें हांव कितें करूं फादर, हांव येदोळ तुमकां मस्त विधेय जावन रावलां पूण आनी हांव विधेय जालो जाल्यार म्हज्या सुपिरियराक हांवें अविधेय जावं पडटलें आनी हांव हे खापुजीन अविधेय जावं हांव केदाळे तयार ना पूण हांवें वचचें पडटलें. तेदोळ तो म्हाका म्हणा लागलो आमी कशें मुखार वचचें. त्या वेळार म्हाका कळीत आसलें म्हाका डिवायन मर्सी रिट्रीट सेंटरान शुक्रारा मात्र येतीर आसली. तर पाद्राबा सांगलें म्हाका इल्लें TDS जातालें प्रॉब्लेम न्हय पूण आमचें प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक देवान एक वाट उक्ती दवरल्या. तुमी ती उपयोग करशात जाल्यार खंडीत जातालें. तूं म्हणलो कसली वाट ती. हांवें म्हळें पाद्राबाडेन सांगा आयतारा सोमारा मंगळारा आयतार नाका सोमारा मंगळारा बुधवारा ब्रेस्तार 4 दीस म्हाका तुमकां दिवंक सांगा आनी शुक्रार सोनवार आयतार
हांव थंय आसतलो नायट हांव ट्रॅव्हल करतालो परतून सोमारा दीस सकाळीं येतालो तुमी कांय भिवोवची गरज तो म्हणा लागलो तेन्ना ते आयकतात की आयकताले इल्लें माग या म्हण सांगलें हांवें इल्लें माग या म्हण सांगलें आनी अशें म्हणटना तो गेलो आनी ताणें एक मेल बरयलें फादर आल्वीन आसलो येदोळा प्रोविन्शियल ताणें मेल बरयलें आनी इमिडियटली रिप्लाय आयली फादर एग्री करता जाल्यार आमी रेडी आनी पाद्रा म्हज्या लागीं परतून आयलो आनी म्हणा लागलो कशें तूं येताय हर एक हप्त्या वचचे हर एक हप्ते येचे शुक्रारा तूं थंय पावच जाय ब्रेस्तारा तुवें वच जाय आनी परतून सोमारा हांगा पावच जाय तें तुमकां नाका तें देव करतालो तुमकां कांय पडोवन वचचें नाका पूण परमिशन दितात जाल्यार तुमी घेया तें इमिडियटली आनी एक क्वेश्चन म्हणा लागलो शुक्रारा सकाळींचें मीस कालें करचें हांवें म्हणलें फादर 4 दीस एक प्रोविन्शियल तुमकां म्हाका हांगा दिता जाल्यार देवाक आर्गां दिया हात जोड म्हणा प्रेज द लॉर्ड म्हणा आनी वगेत रावोन कितें कंडिशन घालता पळय तें आयका तुमी उरलें म्हजेर आनी तुमचें सोडलें शुक्रारा कितें करचें म्हणून मागीर पळया कोणाक एकलें मेळ्ळें जाल्यार पळया नातलें इंग्लीश मिस करया कांय प्रॉब्लेम ना शुक्रार एका दिसाचें तशें जालें मोगेच्यान पाद्राबान लेटर बरयलें त्या प्रमाणे 4 दीस डिवायन रेट्रीट सेंटर पडटा 3 दीस डिवायन मर्सी रेट्रीट सेंटर बिजे 3 वर्सां सगळ्यांक म्हाका विचारचें तुका पुरो सण जायना हांवें म्हळें म्हाका मोस्ट एन्जॉयेबल टायम ट्रेनार बसोन आपूर बायतरान रेतेर प्रिपेर करचें थंय जावन येतना हांगाची रेतेर प्रिपेर करचें हांगा जावन पाटी वयतना थंय प्रिपेर करचें केदाळ हांव वयली सीट काण येतालो अप्पर बर्थ कोणी डिस्टर्ब करिना बसोन 4 पॉयंट बरोवंक जातालें चिके वाचूंक जातालें पळया कशें देवान ट्रेन गेलें उपरांत म्हणा लागलें आनी आमकां तुवें थंय वचोंक जायना 3 वर्सां आतां मुकलीं तुवें सगळें देवास हांव काणयत जाय ते जाल्यार पाद्राबान म्हाका परतून सांगलें पयलींची सिस्टम करूंक जायना गी हांवें म्हळें पयलींची सिस्टम खाली शुक्रारा मात्र आसलें आनी हांवें मंगळार आसाचें बुधवार आसा ब्रेस्तार शुक्रार आसाचें हांव पयलींची सिस्टम जावची ना आनी तुमी चर्चे करूंक वचनाकात पाद्राबान 3 लेटर बरयलीं आमचे वडील म्हणा लागले ताका दिवंक जायना हांवें म्हळें तुमच्या कुशेक काल्तिमान घालता डिवायन मर्सी रेट्रीट सेंटरान 3 वर्सां आसता देवासांव सोलोंक पाद्र पियो सेंट आंतनी दैविकागुचे रेतेरी मंदिराचे दैविकागुजेचें देवासांव मोगाचें जालें 100 वर्सां लागपाक जालीं तेंच 3 वर्सां वयर सकयल आनी 3 वर्सां फूल भोव पुरबाय तरान लोकांचे वर्त्या तरान मोग करूंक मेळ्ळो आनी तें वर्तें दिरवें देवान दिल्या मार्ग इमिडियटली परतून म्हाका म्हणा लागलें परत पाद्राब तुका विसारता कित्याक हांव कुटुंब साव येताना पाद्राबान म्हाका हर एक बुडी म्हणचें जालें तूं ये हांवें म्हणचें जालें तुमी मागा हांवें हेजें जाल्यार कशें ऑटोमॅटिकली काणें बसोन येवचेंच गी आमकां एक रूल इरेग्युलरांत गी म्हळ्यार हांव मागता म्हणा लागलो ह्या बुटी आमचें चॅप्टर जाल्लोच ताणें म्हाका अल्टार फोन केलें दीत गी ह्या बुटी हांवें म्हळें ह्या बुटी दिवचें चान्स आसा कित्याक म्हळ्यार म्हजो ऑलमोस्ट टर्म जाला आनी एका ह्या जाग्यान टेक ओवर करयात आनी हांवें येवच्या खातीर तुमी एक ल्हानशें लेटर बरया म्हळ्यार आनी ताणें बरयलें अशें गी तूं पाद्राब दिल्यार मात्र हांव घेता देवा हांवें म्हळें ओगेत रावलो म्हाका प्रोविन्शियलान धाडलें आनी हांवें म्हळें तूं वचूं तयार आय एनी टायम एवरी टायम आय एम रेडी टू गो म्हूण सांगलें इमिडियटली म्हजो प्रोविन्शियल म्हणल्यार तूं तयार आसाय जाल्यार हांव पाटीं बरयता पाद्राब तयार आसा ताणें विचारलें एटलिस्ट 1 वर्साक देव पळय कसो करता एटलिस्ट 1 वर्सा आमचो पाद्राब म्हणा लागलो 1 वर्सा दिल्यार उरली 2 वर्सां कालें करची खंय घालचें घालूंक जागे आसूंक पुरो पूण 1 वर्सांनी सारकें जाय 3 वर्सां खातीर एक एग्रीमेंट हांवें म्हळें बेस्ट 3 वर्सां केल्यार जाल्यार बेस्ट ताणें इमिडियटली बरयलें पाद्राबाक आमी 1 वर्सा खातीर न्ही 3 वर्सां पाद्राब म्हणा लागलो प्रेज गॉड वॉट ए वंडरफूल थिंग दॅट यू आर डन म्हणा लागलो परतून लेटर आयलें आय वील एक्सेप्ट हिम होल हार्टेडली हांवें म्हळें फादर ते वर्तें देणें पळया परतून DMRC टू DRC हांवें एकच मागलें देवा कडेन देवा म्हाका आनी खंयच्याय 1 वर्त्या जाग्याक तूं व्हरून घालत जाल्यार म्हजें हें देवास्पणाचें मीस हांव एक म्हजें तावन खाण व्हरनाका म्हाका तें जाय तें वर्तें दिरवें तूं म्हजें तावन खाण व्हरनाका म्हण एकच मागलें परत म्हाका त्याच वर्त्या देवास्पणाक पर आमच्या रेतीर मंदिरांत हें अनावन्स करता आसतना सगळे जाण क्लॅप मारली फादर DRC वता आमची कोर कमिटी म्हणा लागली खली मनशां ही क्लॅप घालतात फादर तुमी वेतात म्हूण हांवें म्हळें हांव काश्मीरात झगड्या वचना ह्या हांगा गुजरात बॉर्डराक वचना पाकिस्ताना कडेन झगडोंक हांव खंय वेतां
डिवायन रिट्रीट सेंटर पडटा तेन्ना हांव खुशी. आज जायते जाणांनी म्हणलें आसा फादर आमी येतले हांव फादर. हांव म्हणलें एनी टायम तुमी म्हाका जस्ट सांगा येया आनी आमी ते देवास्पण संभ्रम या म्हण सांगले. देवाक आर्गां निव्या 2 ताळयो दिया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. तर देवाच्या वर्त्या देवास्पणां बरोवंक जायतो अवकाश देव दिता. तें हें एग्जाम्पल कित्याक तुमकां दिलें म्हळ्यार पवित्र आत्मा आमच्या थंय हर एक वेळाची येतना आमी आशिल्लें आमी मागिल्लें देव आमकां दिता. दिता की ना? दिता की ना? दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वय डिवायन मर्सी रिट्रीट सेंटरच्या लोकांक गेल्लें बेजार जालें. फादर आनी तुमी नात. हांव म्हणलें हांव कित्याक ना? हांव आसा. तुमी म्हाका सांगा शनिवार आनी आयतारा म्हाका 2 दीस फ्री आसा. म्हळ्यार देवान 3 वर्सां वयर सकयल बरें करून हाडून आतां म्हाका इतलें सलीस जालां गे आनी खंयचेय अडकळ नासतना शनिवारा आयतारा येवंक म्हाका अवकाश मेळ्ळा. त्या वेळार हांवें लोकांक म्हणलें आसा तुमचे कसले गरजो आसात हांव येतालो, हांव तुमकां मेळटलो. आमच्या सनान फ्रायरींत परत तुमकां कसली गरज आसा जाल्यार 1 दीस हांव दितालो. थंय येवन आमी तुमकां मेळटालो. ते आमच्या लोकांक आमी सोडूंक जायना. आमच्या लोकांक सांगता आमी एक जावन जियोंक जाय. तेन्ना मात्र ते आमी आराम केल्लें तें मीस जावं पोंताक पावच्याक आमी वरचें जावन आसा. तेच प्रमाणे पवित्र आत्म्यांत भरलेलीं आमी हर एका वेळा पवित्र आत्म्याच्या सक्तींत मुखार वचोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या भावान भयणीनो फाटल्या दिसांनी डिवायन रिट्रीट सेंटर वचोंक हांव म्हणटा आसतना हांव युजली कंप्युटर यूज करचें बारी उणें लॅपटॉप एक बरें हाडलें. हांव व्हरून गेलो शॉपाक व्हरून ताका सांगलें आनी हें चिकेन चॅक कर कांय गरज पडटली थोडे फुडें थंय गेलो आनी एकोदो ट्रेनर कांय सरमाव आनी टायप करचें जाल्यार म्हाका गरज पडटली म्हणून व्हेलें. तो म्हणूंक लागलो द ऑपरेटींग सिस्टम हॅज फेल्ड. कित्याक म्हळ्यार तें यूजूच करून हांगा यूज करचें कशें लॉकआउट वता आसतना आमी तांच्या सांगात एक जावन आसा देवूच यूज करता. आनी हांवें म्हळें ऑपरेटींग सिस्टम फेल जालें जाल्यार कितें करचें? ताका तो म्हणूंक लागलो नवें ऑपरेटींग सिस्टम घाली जाय. आतां पुरो नवें आयल्यान फादर ताजी कॅपॅसिटी वाडल्या आनी तें नवें न्यू ऑपरेटींग सिस्टम यू नीड टू इन्सर्ट. चिप कशें घालतात बळें तशें इन्सर्ट करी जाय म्हणूंक लागलो. तेन्ना म्हाका मोतीन भोगलें वो न्यू ऑपरेटींग सिस्टम इन्सर्ट करी जाय म्हणटा न्ही कंप्युटराक. तर आमच्या जिवनांत आमच्या थंय उदास बगता आसतना आमच्या थंय हुरूप उणो जातना आमी नवें ऑपरेटींग सिस्टम इन्सर्ट करी जाय. त्या खातीर माथेवचो वांजेल चॅप्टर 22 वर्स 29. सेंट मॅथ्यूज गॉस्पल चॅप्टर 22 वर्स 29 कोणा कडेन आसल्यार वाचा पळया. चॅप्टर 22 वर्स 29 कितें ताणें म्हणलें तें आमी आयकुया पळया. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें कितून पर्यंत तुमी पटवून पडल्यात. तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी ना, देवाच्या पदवे विशयां ती कळीत ना, देखूनच तुमी पटवून पडल्यात. पळया एकच सेंटेन्स. तुमकां देवाच्या उतराची समजणी ना, देवाच्या पवित्र पुस्तक समजणी ना, देवाच्या पदवे विशयां ती कळीत ना. हें ताणें कोणा सांगलें? साधू सेवांक. कित्याक ताणें विचारलें न्ही गी, ताणें विचारलें जावप जावन आसा पुन्हा जीवन म्हणून कोणाची बायल तें जातालें. तो मरण पावतलो ताच्या भावाची आनी ताच्या भावाची आनी ताच्या भावाची म्हणटाना जेजू म्हणा लागलो तुमकां पवित्र पुस्तकाची जाणवाय ना, समजणी तुमकां ना आनी त्या देखून तुमी पटवून पडल्यात. देवाच्या पदवे विशयान कळीत ना. साधू सेवांक तो नेगेटीव तरा म्हणा लागलो तुमच्या थंय तें ना, त्या देखून तुमकां ही उतरां कळीत जावनात. तुमी लौकीक नदरेन त्या विशयान चिंता शिवाय देवाच्या नदरेन तुमी चिंतिनात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर दोनूच सेंटेन्स काडया मोगाचे न्हू. एक पवित्र पुस्तकाची जाणवाय. हो म्हजो बायबल हांव बॉम्बे गेल्ल्या त्या दळा बॉम्बे
लास्ट दिसा म्हाका इमिडिएटली फ्लायट धरूंक घालें हांव येता आसतना हो उरलो कित्याक उरलो की म्हळ्यार ताणें पॅक करता आसतना तांकां हाडूंक जावना हांव रेतेरी जावन हांव खंय रावतालो ताणें सुटकेसीन तो घालूं ना मोगाच्यान इतले हांवें इजा बगल्या गे हो बायबल आसा म्हाका कितें एक मिस जालें बरें हांवें म्हळें तो कसता म्हणे खंय तो बायबल हाडलें म्हाका बायबल आनी म्हजो एक गितां बूक हो दोन मात थंय उरले हाडून आयलो आनी हांवें म्हळें तो नासतना म्हाका जावंक जायना फकत बायबल दवरचो मात न्ही हो बायबल काडून म्हजो बायबल हांव वाचतना मोगाच्यान ती एक वर्ती सगत आनी ती वर्त संतोश हांवें बघता आसता म्हाका कितली खुशी जाता हो काडूंक या हांगा बायबल ना म्हणनी पूण हो म्हजो बायबल त्या देखून आमी एक दवरी जाय मोगाच्यान आज जायते जाणां आमकां मोबायल आयल्यात म्हज्या मोबायलांत ते आसा बायबल पूण हांव तो यूज करिना हांव यूज करना केन्ना अर्जंट सायटेशन म्हाका जाय तेन्ना मात एक काडटा उरल्या टायमार म्हजो बायबल म्हाका जडाय जायना एकादो वेळा म्हाका बायबल जडाय जाय जाल्यार हांव देवाक जडाय जालो जाल्यार खंय उरतालो आमी जायते चिंता आधुनीक काळार आधुनीक चिंता पूण हाका आमी सोडोंक जायना मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो तुमचो बायबल परत काण बऱ्या जाग्यार दवरा वापरा खंय तुमकां वचोंक त्या धर्मा व्हरा एक काळ आसलो तुमकां कळटा 2002 हांव पेर्नालान डिकान जावन आसलो त्या रेतेरीक कोणें दिल्ली म्हण हांव तुमकां सांगना पूण त्या रेतेरीक एक याजक आयिल्लो आनी त्या याजकान रेतेर दिल्ल्या तेन्ना ताणें सांगलें जावन आसा तुमचो बायबल वयर उखला मोगाच्यानो 99% लोकांच्या हातान बायबल आसलो हांव एक दियाकोन जावन थंय बसोन हांवें पळयला एक दियाकोन जावन बसोन हांवें पळयला पूण आज ती परिस्थिती आमी सांगली जाल्यार आम कितें म्हणटाले ओ पात्रांव आनीक ओल्ड जमानांत आसा ओल्ड जमाना न्ही मोगाच्या भावान भयणीनो कितल्या ह्या बायबलाची सकत आसा ती तुवें दामून घेवंक जाय आतां हो बायबल हांव डिवायन रेटिसेंटा पडटा वेतालो तुमी म्हज्या हातांत केन्नाय रेतेरी मंदिरां वेतना हो बायबल सुकल्लो तुमी पळोवंक जावचें ना केदाळ्या म्हजो दोनी हात भिजून वचचें जाल्यार खंय इल्लो फ्री टायम मेळ्ळ्यार त्या न्हंय तडीक वेताना मात पळयतल्या शिवाय हो नासतना म्हाका जीव ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सांग बरो मोगाच्यान आमचे कडेन आसा पूण हाची रूच आमी बघोंक जाय त्या खातीर तुका पवित्र पुस्तकाची समजणी ना ती समजणी नातल्या देखून आमी कितें जाय जाल्यार कितें करयत म्हणून चिंताव आनी त्या प्रमाणे आसता दुसरें म्हळ्यार देवाच्या पदवे विशयान कळीत ना देवाची पदवी कोणा हातावन ती आज आमकां जेजून बसयल्या कोणा मुखांत ती बसयल्या जेजून पवित्र सभा जिवाळ उरच्याक कोणाक जेजून दिला जुवों संवंजलान तुमी पळयलें जाल्यार 14 अध्यायान हांव गेलो जाल्यार तुमकां अनाथ सोडटालो म्हळां कितें ताणें अनाथ सोडचो ना कोणा दान दितालो कोणाक कामागाराक मजतदाराक हेल्पर पॅराक्लेट एडवोकेट तुमी एडवोकेट धरतात न्ही गे पळया एडवोकेट पोर एकलो केदळा वेसे वेताना म्हजी एक सवय आसा कोणाची कसलेय प्रॉब्लेम आसूं ती हांव सगळें आयकता आनी म्हाका खंयच्यान जाणवाय चड ना लॉ हांवें करूं ना त्या देखून हांव तल्याक हात घालूं वचना म्हाका केदाळे देवान आनी एक दोग ते एक जाण हेणें तेणें हाताक हात म्हणल्यार बरें दिला आनी ते बरें पातयणचे मनीस आनी ताका हांवें म्हळें आनी हांव रेतेरीक गेलो म्हज्या सांगत एकलो रेतेरीक म्हाका हेल्प करतालो बॉम्बाय ताचे नंबर हांव तुका दिता तितलेंच नंबर दिलें ताणें कॉन्टेक्ट केलें तो इमिडिएटली तो बारी एक्टीव मनीस सो धांवताच हांव थंय आसा पळयलें एका दिसाक तो 3 कडेन कोर्टाक वेतालो कित्याक तो बिगिनर आसा आतां बिगिनर म्हळ्यार तो शिकता मात्र आनी ताका शिकयचें म्हणून हांव म्हळें ही केस ताच्या हातान दिया म्हज्या भावान आनी भयणीनो एकच हप्त्या भितर ती भयण म्हज्या लागीं पाठी आयली आनी म्हणा लागली फादर आमी हांगा बसून त्या लॉयराक तें बॉम्बायन तें सांगता हें सांगता तें सांगता म्हूण आयकता हांव फादर आज जाता फाल्यां जाता आज जाता फाल्यां जाता म्हूण 7 वर्सां जालीं फादर 7 वर्सां जालीं आतां कितें जालें आतां तुमी कोणाचे नंबर दिले म्हळ्यार फादर
तो मनीस गेलो बाजा थंय वचून पळयताना ह्या लॉयरान ते अटेंड करूंक ना एडवोकेट तुवें दवरलाय पूण एडवोकेट अटेंड करिना एडवोकेट ताचे ताचें काम करनासा आनी विचारतना तांकां सांगता फाल्यां परवां ताच्या परवां ही केस व्हेरी सिंपल मोगाचें न्हू तो मनीस मरण पावला मनीस मरण पावले काल ती ताणें कितें करूंक आसा ती मॅरेज केस ताणें काडून उडोवंक आसा तितलेंच एकच इम्पेडिमेंट आसचें ल्हानशें आनी तें काडच्या खातीर वो इतलो तांकां चालपा मागीर आतां हांवें सांगलें पोरो आत्तुरांत आसलो एका काजाराक त्या दीस तो मनीस येवंक आसलो आनी ताणें तांचे कडेन कम्युनिकेट करून तें ती आयल्या ना म्हळ्यार तुमकां एक कशें सामान ना तो येता म्हण सांगलें त्या खातीर आनी ताणें इमिडिएटली सांगलें हांव वेतालो बॉम्बे आयच्या दिसा तो वेता आनी हांव वेतालो आनी इमिडिएटली हांव परत ती केस फॉलो अप करतालो विदीन नोन टायम तुमकां ती करून दितालो एडवोकेट म्हळ्यार तो हेल्पर तो बोगेत बसोन ताका जाय जाल्यार बरी करच्याक न्ही तुका कुमो करच्याक हें एग्जाम्पल हांवें कित्याक दिलें म्हळ्यार आमकां कुमो करच्याक हांवें ताका इमिडिएटली सांगलें बाबा तुज्या हातान ताणें दिलां और त्या पातयेन ती दिल्या फादर तुमी कांय करचें नाका म्हाका तांचे कांय फीज नाका हांव तांची केस करेक्ट करून दितालो फादर कित्याक म्हाकाय एक शिकोवंक मेळ्ळो अवकाश दुसरें हांव घडये भितर करून दितालो आनी अशें म्हणटा आसतना तांचें रेक्टिफिकेशन ऑफ मॅरेज आसलें तेन्ना ताणें जी योजना घाली थंय करया हांगा करया हांव म्हळें कित्याक ताका जाय जाली वाट एडवोकेट दाखयतालो तो एडवोकेट न्ही वर्थ एडवोकेट जेजून दिल्लो एडवोकेट ताका कितें म्हणटा आमी त्या एडवोकेटाक ताका नांवां आपयता गे मेल्विन फ्रांसीस म्हूण आपयता गे आमी ताका कितें म्हणटा त्या एडवोकेटाक त्या मजतदाराक देवा ह्या संवसारान मस्त जाणां पळयलां देवा हांवें कळ्ळें इस्पिरी संत हां व्हडल्यान सांगात म्हळ्यार म्हजो आवाज आयकता गे आयकता मो तर तुमचो आवाज थंय ना म्हाका आयकचें नाका पवित्र आत्मा सिंपल व्हडलें व्हडलें सांगोंक वचनाकात व्हडलें व्हडलें करन कांयच करूंक ना काल गिनी पोर म्हाका दिसता हांव जस्ट म्हज्या व्हडल्या भावा कडेन जस्ट एक विजिटाक गेलो तो म्हणूंक लागलो तुका वळख काय ताची कोणाची म्हळ्यार हांवें तो व्हडलो मनीस नांव सांगलें ताणें म्हाका हाची निजाची वळख ना जायते अरे तुका कशें ताची वळख ना म्हणा लागलो कित्याक म्हळ्यार तूं भयंकर धर्माधिकारी म्हणा लागलो काले धर्माधिकारी म्हळ्यार साहित्यान दान दिता हांव म्हळें तें सण सोड म्हाका तांची वळख बारी उणी कोणी एकलो पापासो आसा ताचें नांव सांग ताची वळख म्हाका बिलकूल आसा कित्याक म्हळ्यार हांव थंय पातये ना ह्या दिसांनी कित्याक म्हळ्यार पयलेंच्या दिसांनी मोगाचें न्हू आमकां एक बरें नांव येजें जाल्यार आमी जायती मिनत करची आसली बरें जिवन जियेचें आसलें आपुरबाय तरेन एकामेकाचें स्पंदन आसचें आसलें पवित्र सक्तेन बरें आसलें आत्मिकतेन बरें आसलें आज एक नांव तुका करीचें बरें म्हण हांव सांगना पूण एक नांव करीचें जाल्यार कितें करी जाय योजीन बाई सांग म्हळ्यार तुका कळीत आसा मासली हाडी जाय जाताय विल्मा कितें करी जाय नांव येचें जाल्यार कितें फाल्यां म्हाका एकांका जाय काल माडी पूण शेतान म्हाका व्हडलें नांव येत जाय कितें हांवें करी जाय बरें काम पयलेंच्या कालार जालें बाये आज करीचे वय करीचे पूण म्हाका फाल्यां जायचें बरें काम करूं जाताय आतां तुजी म्हाका वळख आहा उरल्यांची वळख आहा हांगा ती म्हजें बरें काम पळोवंक हांगाच रावतली काल माडी स्टेला मॅरिसान फादर रिची येता तो बरें काम करता गी या नांगी म्हूण पळोवंक रावतली हांवें कितें करी जाय आं एक बरें एक 25 लाख रुपया हाडून एक चॅक दिलें जाल्यार फाल्यां हांवें तें नांव सांगचें येता म्हाका नाका म्हळ्यार हांवें सांगचें येता पडटा कित्याक म्हळ्यार त्या मनशाचें नांव व्हडल्यान येता तें न्ही आमकां त्या खातीर म्हज्या भावाक हांवें सांगलें बाबा तूं चिंतूंक पुरो तशें ना ही गजमातेंत हर एकलो आमच्या मोगाचो दिव दी दिनासतना रावन तें तांकां सोडुलें तें तांचें पूण ही गजमातेंत ल्हानांतल्या ल्हानांक तुवें कितें केलाय तें तुवें म्हाका केलाय सांगलां घेना ओके तुमी चिंतूंक पुरो आतां पात्रां बेस सांगलें पात्रां कोणी दिवचें ना म्हाका दिनासल्यार कांय प्रॉब्लेम ना म्हाका ऑलरेडी आसा आनी 3 वर्सां जाल्ले लोब आसात म्हजे कडेन हांवें शिवल्यात कळ्ळें
एकामेकाचो मोग केल्यार खंडीत जावन आसा नांव म्हणना पूण इमिडिएटली तुका वयर येजे जाल्यार तुवें थोड्यांनी तांची आस्तिकून सयत दिवन नांव कमायिल्लें म्हजे कडेन लिस्टीर आसा. त्या देखून हांव तसलें सक्कडी जायत्या पातयेन दी जाय, बऱ्या मनान दीत जाय. घरांक कळीत जायचें म्हूण दिचें न्ही, हेरांच्या मुखार म्हजें नांव येचें म्हूण दिचें न्ही. कशें दी जाय? दितना गुपीत तरान दी जाय. कोणें सांगलां? हांवें सांगलां. कोणें सांगलां? जेजून सांगलां, जें कितें तुज्या उजव्या हातान दिता तें तुज्या दाव्या हाताक कळीत ना जावं दी. त्या देखून मोगाचें न्हू, जायते बडेन आमी जाणवाय नासतना काम करता. पवित्र आत्म्याची सकत आमचे थंय आसा जाल्यार ओके म्हज्या सैनान जेंगा येवनान त्या देखून हांवें सांगीत एक दीस म्हाका एक कॉन्ट्रिब्युशन दिल्लें मोगाचें न्हू. तें चॅक व्हरून हांवें भितर धरलें. म्हाका उडास येना तें चॅक पळोवंक की ना कितलेचें म्हण. एक 2 म्हयने उपरांत ती स्त्री येवन म्हाका दिसता लागली, फादर तुमकां पयशांची गरज ना गे म्हणा लागली. म्हाका कसड गरज दिसना म्हणलें हांवें. कित्याक म्हळ्यार म्हाका कापुजीन जेवंक दितात, खावंक दितात. कितें म्हाका दिलें जाल्यार हांव पार्लरा व्हर दिता. एट द एंड ऑफ द मंथ हांव पार्लरा दिता आनी ते पळयतात. म्हाका चड गरज कित्याक म्हळें म्हाका उडासच नासलो हिणें दिल्लें चॅकास. आनी ती म्हणा, फादर हांवें तुमकां इल्लें व्हडलें अमावंटाचें चॅक दिल्लें. ओ सायबिणी तें चॅक तुवें कांवार दिल्लें. वय फादर तुमी पळोवना ना ओपन ना पळयता. तुमकां गरज ना गी फादर म्हणटाना हांवें म्हळें गरज आसतली ना म्हणना पूण पळयता म्हण सांगलें. मागीर वचून पळयतानाच गोत्तो मोगाचें न्हू तें खंय टेबला वयर उडयलें तें दैंत. मागीर हांवें म्हळें तिका आसा टायम आसा 3 मंथ 2 म्हयने मात जाले. 3ऱ्या मंथान ते आमी गेले आनी कॅश केलें आमच्या फ्रायरीक. मोगाचे भावन आनी भयणीनो आमी ताच्या फाटल्यान वचोंक न्ही. आमकां पवित्र आत्म्यान रचलां. पवित्र आत्म्या सकत आमकां दिल्या जेजून. कित्याक त्या पवित्र आत्म्या धरी आमी येवजीन बायान सांगलें न्ही एकामेकाचो मोग करी जाय, एकामेकाची सेवा करी जाय, एकामेका कडेन बऱ्यान उलय जाय. हांव आनी ती मासले मार्केटे मेळटालें मालपे बंदारून. हांव ट्रिनिटी सेंटर स्कुलान आसतना ती म्हाका पळोवन धांवन येताली. थोडीं जाणां तेणे वतालीं खंय पाद्राबाग खंय उण्यार मासले. म्हाका उण्यार घेवची नाका कित्याक म्हळ्यार हांव 2 पयशे चड दिवन येतालो दुबळ्याक जाल्यार. कित्याक म्हाका तें उणें दिवचें जायना. कित्याक आमी कितें करता कोण तो वता भाजीवाली आसा 2 रुपया उणें कर. सुपर बाजारा वच ताणें गेल्लें लेक तुमी दितात की ना? दितात की ना? कोण म्हणे ताणें गेल्लें टॅग खाण हांगा 200 आहले 180 कर म्हूण तुमी कोणें म्हूण इसारलां गी पळया. इसारूंक दांबू ना. कित्याक म्हळ्यार ताणें तें कितलें ताका जाय तें घाला खाण येताय बास्केटी घालताय तुज्या खारार लोड करताय. पाप तो थंय बसला. ती जिलेबी 5 रुपया उणें कर ताका मेळचे 5 रुपया. त्या 5 रुपया उणें कर. परकली म्हाका म्हणा लागली फादर हांव रांदवे खाणात आली. फादर ताणें म्हाका 500 रुपया दिल्ल्याक 500 रुपया पाटी दिवन परतून 150 रुपया पाटी दिल्या. म्हळ्यार 350 रुपीज ताचें बिल. ताणें 150 रुपया पाटी दिल्या. कितले जालें 650 रुपया. हांवें खाणून म्हजी दुय आसलें म्हाका खाणोंक दिलें मनांतलें पूण म्हज्या दुयेन एकच सांगलें हांगा दवर बॅग वचोन ताका पाटी दी 500 दी आनी 150 कितें तुका दिवंक आसलें पळय तें ताणें दिल्या पळय तें दी ते दी. हांव म्हळें दॅट इज कॅरेक्टर. तें जायच आमचें क्रिस्ती जिवन. नाजाल्यार आमी घालून वताय मग रामच्या जावन कितले खाणयल्यार ताकद ताणें उणें दिलें आमी इमिडिएटली वता. कित्याक म्हळ्यार ती मासली आनी एकलो मोलेत जाल्यार थंय तुवें 500 रुपया विसरली मासली आनी एकलो कितले रुपया विसरता 700 खाणोंक रेडी आसता. त्या दुखून 50 रुपया चड उणें जाल्यार व्हडना एबडी मेळ्ळ्यार पुरो मासली म्हणटा आमी. मोगाचें न्हू केदाळ तशें जाल्यार ल्हान मनशा कडेन आर्ग्यू करूंक वचनाका. तें आमचें मनशापण न्ही. कित्याक 5 रुपया तो व्हरोन दी वचोन दी नो प्रॉब्लेम. पूण आमी आमच्या जिवनान जायतीं जाणां आमी तांचे कडेन चर्चा करना त्या मनशाचें जिवन पाप इतलें कश्टाचें तांचें जिवन आनी कितें आमी कश्टाचें करता. तेनी पवित्र आत्म्या सगळ्यात वर्त्या मापान आमी बरोवंक. हां त्या खातीर पवित्र पुस्तकाची जाणवाय आनी देवाच्या वर्त्या पळया कितें म्हूण सांगलां. देवाच्या वर्त्या पदवेची देवाच्या पदवेन पटोवन पडोवंक न्हू पदवेच्या विशयान कळीत जावंक जाय. पदवी म्हळ्यार देवान आपल्या पवित्र आत्म्याक आमचे थंय दान दिला. तो वर्त्या मापान आमचे थंय कार्या रुपी जाता. एक घडी बरो उबी रावया मोगाचें न्हू. देवाचो पवित्र आत्मा म्हजे थंय आसा म्हणटा डेवीड. देवाचो पवित्र आत्मा काळजान म्हज्या आसताना
हांव नाचतलो दाविदा भाशेन. नाचय हांगा मात नाचल्या पावना हर एक कडेन आसा मोग्याचेर तें कंतार बळें येसय की आमच्या जिवनांत हर एक फुडें हां तें दळा जें कितें आमी करता तें पवित्र आत्मा आमच्या द्वारे करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. करी हांगी पवित्र आत्मा काळजान म्हज्या आसतना. ओके रेडी सिंपल जायते. पवित्र आत्मा काळजान म्हज्या आसतना हांव नाचतलो दाविदा भाशेन. सड्डे एक्शन दिना जायते मस्त कश्ट जाता तुमकां त्या खातीर इतलें केल्यार बरो. ओके पवित्र आत्मा काळजान म्हज्या आसतना हांव नाचतलो दाविदा भाशेन. हांव नाचतलो एक राउंड. हांव नाचतलो दाविदा भाशेन. लेफ्ट साइड. हांव नाचतलो दाविदा भाशेन. थोड्यांचे हात पहिल्यांच्या काळार भरतनाट्य करतना दिव वरल्यार स्ट्रेट इट शुड गो लायक दिस. पहिले म्हाका आनीक उड आसा म्हणजे 7th क्लासात सुमित्रा म्हणल्या क्लास ब्राह्मणांचे ताच्या हातान दिवो दिलो हाणें सेद तें भारता माते हांगा भारता माते नाका आमकां जाय जेजू आनी ताच्या सांगात आमी अशें पळय पवित्र आत्मा काळजान म्हज्या आसतना हांव नाचतलो दाविदा भाशेन. पवित्र आत्मा काळजान म्हज्या आसतना हांव नाचतलो दाविदा भाशेन. हांव नाचतलो भाशेन. लेफ्ट साइड. हांव नाचतलो पवित्र आत्मा काळजान म्हज्या आसतना हांव गायतलो दाविदा भाशेन. पवित्र आत्मा काळजान म्हज्या आसतना हांव गायतलो दाविदा भाशेन. हांव गायतलो दाविदा भाशेन. लेफ्ट साइड. हांव गायतलो दाविदा भाशेन. पवित्र आत्मा काळजान म्हज्या आसतना ताळयो पेटतलो दाविदा भाशेन. पवित्र आत्मा आसतना ताळयो पेटतलो दाविदा भाशेन. ताळयो पेटतलो दाविदा भाशेन. ताळयो पेटतलो दाविदा भाशेन. ओके एक मिनिट जेवणांना एक मिनिट आता आनी एक आसा. ओके ताळयो पेटतलो म्हणटना अशें धरचें. ताळयो पेटतलो दाविदा भाशेन. ओके रेडी. आनी एक फास्टेस्ट जावचे एनिमल कोण बारी फास्ट जावचे चिता. आतां तुमी म्हणटा चिता वयर बसोंक जाताय. बसल्यार तुका सोडटाय तुजे हात पाय पुरो मोण घालनाय मांस खायनाय कथा मू तर ताचे वयर बसोंक जायना. ताच्या कोणा वयर बसोन दावयेत गोड्या वयर हॉर्स म्हणटा आमी गोड्या वयर. ताका आमी कितें म्हणटा गोड्या वयर धांवतना पळय अशें त्या खातीर कितें म्हणचें म्हळ्यार अलिया 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 तुका हांव स्तुती करता. व्हेरी सिंपल पळय अलिया 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 पळय गोड्या धरचें हल्ली चाटयेन मारल्या बरी करचें अलिया मुखार वचचें हांगा मायका म्हणून रावला तुमचे कडेन मायक ना न्हय पळय अलिया 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 तुका हांव स्तुती करता. ह्या सायडीर येवचें तुका हांव स्तुती करता. परत अलिया 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 तुका हांव स्तुती करता. नेक्स्ट येलेलोही 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 स्तुती गायता. येलेलोही 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 स्तुती गायता. ओके पवित्र आत्मा
ताळयो भेटतलो हालेलुया पवित्रत्व काळजान म्हज्या आसताना हांव नाचतलो दाविदा भशेन पवित्रत्व काळजान म्हज्या आसताना हांव नाचतलो दाविदा भशेन हांव नाचतलो हांव नाचतलो हांव नाचतलो दाविदा भशेन हांव नाचतलो हांव नाचतलो हांव नाचतलो दाविदा भशेन पवित्रत्व काळजान म्हज्या आसताना हांव गायतलो दाविदा भशेन पवित्रत्व काळजान म्हज्या आसताना हांव गायतलो दाविदा भशेन हांव गायतलो हांव गायतलो हांव गायतलो दाविदा भशेन हांव गायतलो गायतलो हांव गायतलो दाविदा भशेन पवित्रत्व काळजान म्हज्या आसताना हांव पेटतलो दाविदा भशेन पवित्रत्व काळजान म्हज्या आसताना ताळयो पेटतो दाविदा भशेन ताळयो पेटतलो ताळयो पेटतलो ताळयो पेटतलो दाविदा भशेन ताळयो पेटतलो ताळयो पेटतलो ताळयो पेटतलो दाविदा भशेन हालेलुया एलोई एलोई स्तुती करता बरोबर हालेलुया 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 तुका स्तुती करता किल्ला उडी मारीच आहे हालेलुया येलोही येलोही स्तुती करता येलोही 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 स्तुती करता हालेलुया 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 एक मिनिट तुझे मल पे लग गए बड़े ते होते किंग ऑफ किंग्स वचून बळे दोनीर बसून तुम्ही राहुलला कडे घाल रावतात हांव दोन रावंड येता आणि तुम्ही राहुल हालेलुया ताकद म्हणजे सोडून सोडी जायते मरा बोले बा चिक्के मूव कर सेकंड राउंड त्याची बरी ओळख आहे म्हाका जेसीबी आमचे इस्काला काम करता ओके येत रावला तू रावला जाल्यार गाद्यान धरतलो हांव तुका व्हरून पेदमपल्लींत रेडी वांट पळया रेडी धरा असे धरा करा तुम्ही पहिले म्हजी राईट सायडीक वतालो हांव ओके म्हज्या लेफ्ट सायडीक मागीर राईट सायडीक पळय हालेलुया 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 देवा तुम्ही खाले म्हणून चिंतात मोगाचे फादर काम ना त्या दुखून तो थंय न्हांवन आयला म्हणून चिंता ते न्ही वच ते फस्टली तिका काण लोटा तें वचनातल्यार पडचें नाका मागीर पडल्यार प्रॉब्लेम जाता ओके रेडी 1 2 धरा हालेलुया 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 तुझो स्तुती करता हालेलुया 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 तुका स्तुती करता ओके येलोही 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 स्तुती करता 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 तुमकां नायट विजिलान मात करीचे म्हूण तुमी चिंतला तें प्रॉब्लेम त्या दाळा मात करीचे त्या दाळा मात आमी जीव जावचे उरल्या टायमार आमी करून वचो हें पडटान म्हणून केलें जाल्यार थोडीं जाणां दाराच्या भायर गेल्लीं आसात दाराच्या भायर गेल्लीं आसात वचना खाण लोडटात गोंयकारान तुमकां वगेत रावन एवढी हें पडटा दाखयता हांव मगाचें न्हू देवा कडेन आमी आसतना संतोश आसता देवाक 2 ताळयो दिया म्हळ्यार हा बरोबर तरा
देव दोन ताळी द्या. हालेलुया 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 हालेलुया. ओके बस 10 मिनटांनी पवित्र आत्मा आमच्या थंय कसो जियेता म्हणून हांव आतां तुमकां शिकोवन दितालो. पयलें पवित्र आत्मा आमच्या थंय आसा केदळ आमकां मेळ्ळा बावतेज मेळ्ळा. येवजीन भाई हो ग्लास ओके मेळ्ळा मेळ्ळा ओके क्रिस्मा म्हणल्यार मोर मारल्या. हो ग्लास आसा आतां हें उदक म्हाका गोड जावचें हांव तुजे कडेन सांगता 2 कुलेरां साकर घाल बाय. तुवें घरा दोन डाब्यान दोन खाण 2 कुलेरां साकर घाली गोड जालें गे गोड जालें गे कित्याक ना साकर घालूं ना तिणें तिची साकर गोड नाय तिची साकर खारे. हा किरेचे स्टर इट म्हणा किरय आमचे प्रॉब्लेम इतले आमी किरो ना आसा घाल ना पियेतो. हो साकर सेकल तू उरली साकर घालनातली नाका साकर घालली किरो न्हू पिये कित्याक म्हळ्यार त्या प्रमाणे आमच्या थंय नवे सांग करच्याक. ओके आतां पवित्र आत्मा क्रिस्तांवां थंय मात्र आसा गी ह्या आत्मा हर एकल्या मनशा थंय आसा हर एका मनशा थंय आसा. तुमकां उत्पत्ती ग्रंथ 1 अध्याय 1 वचन पळया. आरंभार देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली. आदी सागराचेर अनकार बरो नासलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर वळटाले. दैवीक वारें म्हळ्यार कितें पवित्र आत्मा केन्ना हो संवसार रचला त्या वेळार पवित्र आत्मा कार्यारूपी जाला. जांबरो पवित्र सभेचे मूळ जल्म पेंतेकोस्ता दीस ह्या केन्ना जेजून तो पवित्र आत्मा तांच्या वयर कितें केलो फुंकून म्हळें वसा कोणाचे पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षां जालीं कोणाची पातकां बक्षिना बक्षिची नान ओके ते उगाम. पूण पवित्र आत्मा आरंभारीत आसलो त्या देखून द होली स्पिरीट इज विथ अस आमच्या थंय हर एकल्या मनशा थंय आसा. त्या खातीर समाजेंत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हर एकलीं थोडीं जाणां करूंक पुरो नाका जालीं करया जायतीं जाणां बरें जिवन जियेतात. हेरा धर्माच्या की आत्मा ना म्हणी तांच्या थंय आत्मा आसा. त्या आत्म्याचें बरें म्हण तांकां कळीत आसा. तांच्या साधू संतांनी तांकां सांगलां त्या आत्म्याक बऱ्या तरान तुमी दवरी जाय. आमकां जायती शिकवण मेळ्ळ्या जाल्यार थोडे फुडें आमी चुकोवन पडटा कित्याक म्हळ्यार आमी तें सिरियसली घेना. पवित्र आत्मा आमच्या बोवारी आसा इज विथ अस आमच्या कडेन आसा. दुसरें पवित्र आत्मा इज विदिन अस आमच्या भितर आसा. खंय भितर केदां मेळ्ळो तुमी सांगलें न्ही आतां बॅप्टिजमान आमकां मेळटा वय मो. आनी इस्टर दीस नायट युजिला दीस आमी कितें करता पवित्र आत्म्याची माखवणी जावची आमच्या आंगवण्यो करता. ख्रिस्मा दीस आमचे बिसायब 1.5 घंटो दोतोन घेतात उरलें घेनात म्हणनी चक्करच्या खातीर आमच्या ब्रिगेजे परमदारांकडे आयलो तो म्हणा लागलो काल कितें शिकल्यान पवित्र आत्म्या विशयांत हसून शिकलें जाल्यार आमचें जिवन कितें जातालें म्हणा लागलो राग येयलो कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्म्या सगळ्यात आमचे भितर घेवच्याक आमी थाराय करूंक आसा. ख्रिस्मान पवित्र आत्मा आमचेर मोर मारता परजळटा. तें एक्चुअली पळोवंक गेलें जाल्यार जें कितें पेंतेकोस्ता दीस सिसांग जाल्लें तुज्या क्रिस्माच्या दिसा तुका जावचें जावन आसा. त्याच वर्त्या क्रिस्माच्या तेलांत माखवणी करतना पवित्र आत्म्या सगळ्यात तुज्या थंय घेवच्याक बिसायब तेवन तो सक्रामेंत दिता. एका दोळा दुसरो पावटूच ना जाल्यार कोणाक डेलिकेट करचें बारी उणें बिसायबान तो दिवचो कित्याक तो वर्तो सक्रामेंत म्हणून तिरावणी आनी आमकां दियेची जे आसा एक वर्तो बूक तिरावणेचो तो बूक एक आसा. हें पवित्र आत्मा विदिन अस एंड विदिन अस आमच्या मोदें आमच्या भितर. त्या खातीर संत पाऊल कितें म्हणटा नीवे देवरा आलया पवित्र आत्मा आलया. पळया पवित्र आत्मा आलया देहवे देवालया
परिशुद्ध आत्मालया पळय आमची कूडस त्या देखून आमी म्हणजे फाटकां ती बसची नाका फाटकां ती मेळी करी नाका त्या देखून पवित्र आत्मा आमचे थंय आसा तुमकां एक एग्जाम्पल दिता फिलॉसॉफीन हांव आसतना सांगलां गिनांगे आमच्या रेतीर मंदिरान सांगलां हांवें फादर नायकपुरम मॅथ्यू नायकपुरम बील केदळा तें म्हाका दिसता लगभग 1994 की 95 कोणा त्या वेळार आतां ऑलमोस्ट 215 to 25 30 years बॅक आमच्या पुना ज्ञानदीप विद्यापीठाक SVD घरांक आनी हेरां ब्रदर्सांक रेतेर दिवंक आयिल्लो पुरो जाणी थोडे फुडें म्हणा लागले हें घालें कॅरिस्मॅटीक रेतेर हें घालें हालेलुया रेतेर आमकां आमकां थियोलॉजी आनी फिलॉसॉफी केल्ल्यांक एक वरी सिस्टमॅटीक ओरिएंटेड रेतेर आसची आसली पूण हांव ते दळस म्हाका एक उर्बा आसली रेतेरीन भागीदार जाय आमी आनी कितें करताले हांव आमी फिलॉसॉफी स्टुडंट आसतना जायतें वाचताले हांव जायतें ते दळा ते एक टायम तो आमी शिकता आसतना आमकां इतलें प्रेशर जातालें की तें रिलीज करूंक थोडे फावटी आमकां कोणी मेळनासलें जाल्यार आमची सवय साल्स आमकां इल्ली हिसीन तिसीन जाताली फिलॉसॉफीन कित्याक ते दळा आमी गेले मात वत्तड तुका पडटालें आनी त्या वेळार पवित्र आत्म्या सकत आमचें तें आसा जाल्यार बारीक कश्ट जातालें आनी त्या वेळार हांवें हे चिंतलें आसा म्हाका नाका हें जिवन हांव हें कोणा जायची फिलॉसॉफी हें सोंड वेतालो म्हूण हांवें त्या दळे एक जस्ट निर्धार घेतलो आनी नाकुशेन म्हणल्या बरी हांव गेलो मोगाच्यान नाकुशेन म्हणल्या बरी हांव त्या रेतेर गेलो फादर मॅथ्यू नायकपुरम तुमकां कोताची ती पिकी काडा हाली त्या दळाय आनी तो आयलो रावलो आनी असेन बळ तुमकां सांगता ताणें कांयच हांव कोण तो कोण म्हण म्हाका कोता हांव कोण म्हण ताका गोतूंतलें आमी एक 150 ब्रदर्स आसले हांव जस्ट त्या हॉलांत आनीक म्हाका रेते उगडास आसा ते हॉल म्हाका कळीत आसा कित्याक त्या दीस हांवें गेल्लें मेट मागीर केन्नाच फाटीं चिंतूंक ना आनी थंय गेल्या विदीन 15 minutes प्रेज द लॉर्ड म्हणटा आमचे ब्रदर्स कोणी प्रेज द लॉर्ड म्हणटातले कित्याक जायत्या जाणांक ती कॅरिस्मॅटीक रेतेर फर्साची जावन आसली आमकां आनी म्हाका इल्ली उर्बा आसली कित्याक म्हळ्यार प्रेज द लॉर्ड म्हाका इल्लें लायक जातालें कॅरिस्मॅटीक त्या देखून हांव ओके म्हूण गेल्लो तुमकां सांगता देवान आमचे थंय असर्यां करीचे जाल्यार चड वेळ ना आमी फकत डिस्पोजिशन केल्यार पुरो पळय हांव गेलो आनी हांव चिंततालो ह्या रेतेरी उपरांत हांव एक डिसिशन करन म्हजें जिवन नाका म्हाका पाद्राबाचें जिवन हांव येतालो कोणें शिकचें फिलॉसॉफी म्हणून हांव गेल्लो विदीन 15 minutes मोगाच्या भावन आनी भयणीनो थंय बसलो मात्र कसलो एक बदलावण म्हण म्हाका कांयच कळीत ना शिकोंक नाका आसलें म्हाका कांयच नाका म्हण चिंततालो थोडे फावटी हेरां ब्रदर्स सांगात आमी खंय आवटींगां वेतना एक फावटी आमी एक सिगरेट ओडिल्ली आसा 30 years बॅक ओडली आसा केन्ना हांव त्या 15 minutesन थंय बसलो मोगाचें न्हू त्या वेळार खंयचो उजवाड कितें जालें कांयच कळीत ना तेच घडी हांवें म्हळें देवाक समर्पीत केल्लें जिवन ताणें म्हाका दिलां हांव तें जियेतालो फाटीं हांव पळोवचो ना फाटीं हांव सरसो ना आमी गायता न्हय फाटीं सरसो ना हांव फाटीं सरसो ना तुज्या पांया ताळांत हांव फाटीं सरसो ना तेन्ना म्हाका हें कळीत नासलें तेन्ना हांव गेल्लो सोडच्या खातीर म्हूण म्हाका नाका तें जिवन म्हूण पूण त्याच 15 minutes मोगाचें न्हू सगळें तें कितें आमी आवटींगां वेतना थोडे फावटी एक सिगरेट ओडटले हांव त्या दीस हांवें केल्लो तो निश्चय मोगाचें न्हू आजुनूय मोडूं ना आनी की हांव मोडचो ना पवित्र आत्म्याची सक्तेंत आमी भरता आसतना पवित्र आत्मो ताची कार्यां आमचे द्वारे करतात 2 थाळयो दिया मोगाचें न्हू हालेलुया 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 तर आमकां हळयेकागी पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा तो त्या प्रमाणे तुका ताणें तयार केला ताचे उपरांत थियोलॉजी जाली ताचे उपरांत इस्कॉलाचें जिवन जालें ताचे उपरांत त्या व्हडट्या जिवनाच्या आत्मिकतेक ताणें व्हरून पायलें जाल्यार पवित्र आत्म्यान त्या प्रमाणे ताणें ताचें चालवण केलां एक दिसांनी न्हय त्या पवित्रपणा वराचें जाल्यार ताची चालवण पवित्र आत्मा म्हजे थंय आसा देवाचो आत्मा म्हजे थंय आसा आनी ताणें म्हाका अभिषेक केला देवाचो आत्मा म्हजे थंय आसा पळया गावया पळया देवाचो आत्मा म्हजे थंय आसा
आणि ताणे म्हाका अभिषेक केला. आणि गावडला ताळ्याना देवाचो आत्मो म्हजे थंय आसा आणि ताणे म्हाका अभिषेक केला. देवाचो आत्मो म्हजे थंय आसा आणि ताणे म्हाका अभिषेक केला. खंय वताना मोगाच्या नोयणे देणे ट्रॅव्हल करतना बसतार आसतना घरांत आसतना गया देवाचो आत्मो म्हजे थंय आसा ताणें म्हाका अभिषेक केला. त्या दळा तुमचे थंय जावची ते वर्ती बदलावण कुडींत जावन ते सगत पळया तें कशें आसा. सगळी पिडा सयत उस्तलोन वेताली मोगाच्यान कित्याक देवाचो पवित्र आत्मा तुजे थंय आसा. त्या खातीर देवाचो पवित्र आत्मा आमच्या ख्रिस्ती भावना मध्ये वर्त्या मापान काम करूंक जाय. संपावल म्हणटा गलातियरांक बरयल्ल्या पत्रांत 5 अध्याय वचून पळया 16-22 वळी पर्यंत. पवित्र आत्मा ना तर कसले सकडी रक्त मासाचे वंदवण तुजे थंय येताले आणि रक्त मासाचे वंदवण तुका थांबून धरताले आणि रक्त मासाचे वंदवण देवाचो मोग करून तुका सोडचे ना. त्या खातीर ते खाण उडय पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. लास्ट थर्ड होली स्पिरिट इज ऑन अस. म्हजे वयर पवित्र आत्मा म्हजे थंय आसा. म्हजे वयर आसा. म्हज्या बोवारी आसा. गायव्या तें गीत खंयच्या तरान गावंक जाता त्या प्रमाणे पवित्र आत्मा म्हजे वयर. त्या देखून ह्या जाग्यांनी अभिषेक केले ह्या जाग्यांनी तुमच्या तकलेर हात दोन मागता आसतना पवित्र आत्मो त्या वेळार येवन जायते जाणांची बदलावण जाता. काल न्ही पयर हांव एक विजिटिंगाक गेल्लो आणि त्या वेळार ती म्हणा लागली फादर आमी एका रेतीर गेल्ले. ती भयण फादर हेरा कडेन गेल्ली त्या दळा तिका कांय बदलावण जावं नाय फादर. थंय गेल्ल्या दळा त्या मनशान येवन तिच्या माथ्यार हात धरलो फादर आनी ती बोगसूंक आशेताली फादर. तिका तिच्या आवय बापायनी घरच्यांनी बोगसूं ना खंय ही बोगसूंक तयार आसली खंय पूण तिच्या दोळ्यांत गळगळ्या दुकां आयलीं खंय फादर. आनी काल बदलावण जाली म्हळ्यार हांवें बोगसिलें गे म्हळ्यार तिणें बोगसिलें खंय फादर. तितलो वेळ राख जालें गे राव रेतीर वचोना गे म्हण विचारलें हांवें. ना फादर थंय बोगसिया म्हण बोगलें गे. हां हें प्रॉब्लेम म्हळ्यार हांवें. रक्तस्रावाची स्त्री जेजू लागीं येता आसतना कितें चिंतून आयिल्ली. हांव ताच्या दगल्याक आपडलें जाल्यार हांव कितें जाताली गूण जाताली. ही स्त्री त्या रेतीर गेल्या जाल्यार हिणें चिंतलां रावोन हांव बक्षिताली. एरा रेतीर वताना स्टाईल करूंक गे सोबाय पळोवंक गे हर एक रेतीर मगाचे न्हू इट इज अ न्यूनेस नव सरणी. तें कळत जाय. त्या देखून आज आमचो लोक थंय जावचे हांगा जावचे थंय पडल्या कडेन जावचे हांगा उठल्या कडेन जावचे. त्या देखून आमचे थंय त्या पवित्र आत्म्या सगळ्यात बगूंक वचून ऑनस वचो नजो म्हणना वसा रेतीरी वसा. पूण थंय मात्र इतल्या रेतीरी गेले फादर थंय मात्र जालें. थंय हांवें म्हळें राव हांगा सांगता तुका काय लागता. थंय वताना चिंतलें हांगा म्हजी बदलावण जाता हांगा म्हजी बदलावण जायना. रेतेर प्रिचराचे प्रॉब्लेम न्ही. रेतेर कोण करूंक आयला म्हळ्यार ताचे प्रॉब्लेम ते. रेतेर कोण करता म्हळ्यार ताचे प्रॉब्लेम. रेतेर दिवच्याचे प्रॉब्लेम न्ही. तुज्या भावार्थान तुका बरें केला. तुज्या भावार्थान तूं गूण जालो जेजू म्हणटा. आमकां त्या प्रमाणे आमच्या रेतेरी मोगाच्या भावनान म्हणून भावार्थ जियोंक ताणें आपयलां. त्या देखून पवित्र आत्मो इज ऑन अस. त्या वेळार तुजे थंय जायती बदलावण जातली. ती वेळ घडी जावंक पुरो तूं तयार करची. त्या देखून खंयच्याय रेतीर वसा खंयच्याय एवकरिस्ताच्या बलिदाना वसा खंयच्याय नोवाना वसा खंयच्याय मागण्या वसा त्या तरान डिस्पोजिशन करून वसा. हांव बरो जातालो हांव बरी जाताली आनी म्हजें जिवन बरें जातालें आनी मुखार आनीक सडत्या मापान उर्बेन हांव भरतालो उर्बेस्त हांव जातालो आत्मीक हांव जातालो देवासपणांत हांव भरतालो म्हणल्यार एक भोगप. त्या देखून म्हाका खंयच्याय पात्राबान जावं दी कोणेय जावन दितना रेतेर दितना हांव पडटा एक सेशन सोडिना. म्हजें सेशन ना जाल्यार आनी एकल्या सेशना वचून हांव बसतां. कित्याक म्हाका त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन हर एक घडये बळवंत जावंक जाय. हें आमी शिकोवंक जाय. म्हाका जाय तो पवित्र आत्मो. पवित्र आत्मो इज ऑन अस. पवित्र आत्मो इज विथ अस. पवित्र आत्मो इज विदिन अस. म्हज्या भितर आसा. पवित्र आत्मा म्हज्या वयर आसा
आणि म्हाका ताणें अभिषेक केला आणि म्हजें जिवन ताणें बदली केला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. म्हज्या भावान भयणीनो आखेर करच्या पयलें पवित्र आत्मो आमचे थंय आसा. ताणें आमकां अभिषेक केला. पूण तो पवित्र आत्मो कार्यरुपी जावचें एग्जाम्पल दिता. हांव 2016 पडटा गेलो 1-2 म्हयन्या खातीर. मागीर थोडें ब्रेकअप केलें. मागीर कंटिन्युअस आसलो. 2016 येताना म्हाका कांय मल्याळम येनासलें, कांय कळीत नासलें. हांव गेलो त्रिशूर फाटी येवंक हांवें टिकेट बूक करूंक आसली. थंय बारी व्हडली लायन आसली. हांव उठलो गेलो. फाटी येता आसतना करंट टिकेट काडचें जाल्यार तें एक मिशीन आसा. पयशे आसले म्हजे कडेन आनी म्हाका आसलें ते दाडा एक ट्रेन डेराडून एक्सप्रेस 2:10 काडलें. आनी तातूंत लोकल बोगी 6 आसलें. म्हाका गॅरंटी आसली म्हाका एक टिकेट तातूंत मेळटा, बसोंक मेळटा म्हणून करंट टिकेट काडूंक म्हणून हांव मिशिना लागीं रावलो. मिशीन लागीं वचून लागीं वचून पळयता मोगाचें कांय कळना. सगळें मल्याळम, सगळें मल्याळम, एकूच एक इंग्लीश वर्ड ना ते. आनी हांव पळयता केंचें दामचें म्हूण कळीत. पयशे आसात केंचें दामचें म्हूण म्हाका कांय कळीत ना. पळयलें आनी एकलो आनी म्हाका पळोवन एकलो म्हणलो कितलो वेळ काडटा तूं. ताणें मल्याळम म्हूण म्हळें. म्हाका कळ्ळें हाका राग येयलो म्हणून हांव इल्लो सायडीर गेलो आनी एकल्याक म्हळें इंग्लिशांत आय वॉन्ट ए टिकेट टू मँगलोर. तो कांयत केप्पो कान आयकनातल्या बरी तेणें पळय लागलो ताची टिकेट काडी लागलो आनी गेलो. मागीर म्हाका कालें करचें म्हूण कांयच कळना. ट्रेन येवचो टायम जाला. मागीर लास्टाक तें TC ते जनरल एन्क्वायरी बसता पळय ताचे लागीं धांवलो. हांवें म्हणलें सायबिणी म्हाका एक टिकेट दी सायबिणी, म्हाका ह्या डेराडून एक्सप्रेसार वचचें न्हय. मागीर ताणें हांवें आजच्यान म्हळ्यार पाद्रा म्हणल्यार क्षण ते पाप उठोवन धांवून आयले आनी म्हणूंक लागले आजच्यान. ताणें धांवलें. पयशे आसून कितें फायदो. कालें करूं आतां ते पयशे काडून. हांवें पर्सालें लितयलें. कांय टिकेट सकयल गळोवंकूच ना. आमचे थंय संत थोडे फावटी पवित्र आत्मो आसा म्हजे थंय दवरला. पूण तो कार्यरुपी ना जाल्यार पवित्र आत्म्या सक्तेंत आमी जियेना. मोगाचें सुडाळ जाया, सुडकेची जाया, आपुरबायची जाया, हांसा, सिंपल जियेया, सरळ जिवन करा. पळया कितल्या आपुरबाय तरान तुमी जियेत जाल्यार. आनी उपरांत सांगलें फादर रिची कितली खुशी जाता फादर. म्हाका आज इतली खुशी जाता. ताका तो म्हणचें केदाळ देव त्या जाग्याक धाडटा म्हणटा निदर्शन. म्हाका हांवें केदाळ म्हणचें देवा तुका कळीत आसा हांवें खंय वचचें आसलें म्हण त्या खातीर तुवें म्हाका थंय धाडला या. आनी 3 वर्सां उपरांत हांव कांय करिना. कित्याक म्हळ्यार तें ताचें प्लॅन म्हजें न्ही. म्हजें प्लॅन आयचें मात्र. आज हांव कालमाडी आसा. मागीर कोत्ताय म्हाका. तुका कोत्ताय तूं पाटी वताय म्हणून. तुमकां कोणाक कोत्ताय घरा सांगून आयला ते 2 पारां तांदूळ घालून सांगून आयला कितें तांदूळ घालून हांगा जेवण आसा न्हय. त्या देखून आमी थोडे तयाराय केल्या. थोड्यांनी मासली आनी दवरल्या, थोड्यांनी मास आनी दवरला. फाल्यां आयतार येयल्लें काले म्हणी करया म्हूण दवरला. पूण तें खावंक आमी सकतले हांगे म्हणून आमकां कळीत ना. देवाचे आदार आमकां जाय मोगाचें न्हू. त्या देखून पळयतात म्हाका आमी मागया ह्या आराधना वेळार इन फिलींग ऑफ द होली स्पिरीट पवित्र आत्मा धनबस्तमापान तुजे थंय रोमच्याक ताणें तें येसे मोर घालीचे की ती उठोवन वसोंकूच नजो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तसले मोर घालच्याक समय लागीं आमी मागया आराधनान आमी भागीदार जावया. सगळीं आमी दिंबेर पडया मोगाचें न्हू. पवित्र सक्रामेंत आतां तुमचे मुखार आजार आसता. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ
ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಏಸಯ್ಯ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನೇ ನನ್ನ ಉಸಿರುನೇ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನೇ ನನ್ನ ಉಸಿರುನೇ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ यीशु आराधना में करता हूँ, नमस्कार में करता हूँ, पूजा वंदन में करता हूँ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಬಲಪಡಿಸುವೆ యేసయ్య. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಬಲಪಡಿಸುವೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆನೇ, ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆನೇ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ गव्या बड़ा तळ्यान सगळं तुझ्या सत्ते. आराधने येशुविगे. ಹಸಿವಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯದ ಸ್ಥಾನ ಹಸಿವಲ್ಲಿ ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ, ನನ್ನ ಪಾಣನೇ, ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ, ನನ್ನ ಪಾಣನೇ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧಂತುಕ ಸಮಯಾದೋ ಮಜದೆ ಅಸ್ತನ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ಮತ್ಸಗಳ ಉತ್ಸಾಹಸ್ಥಾನ ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಸ್ತೋತ್ರ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರವೇ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ವಂದನೆ ತಂದೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. Alleluia, Alleluia, Alleluia. दुनिया तो वर करो. Alleluia, 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 Alleluia,
hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bapa, ya bayadna dandi yavla, tuja devi janaja dandaram jadai devoni, ham jadai zaitya jaban sauni yavla, hangadil aur yaga budke jakhalis, tuka tuja povitatna, sampundara gyoja, the more arabaswa, filling of the Holy Spirit, the povitatna devoni, devoni ham jadai, devoi tujhe saga, that tuja atma, hateshma ban borodi, hallelujah, 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 hallelujah. Sumi आमच्या मादेगात मजत रावून दितालो म्हजो बाप आनी हांव एक आनी बाप आनी पूत धाडूलो मजतदार पवित्र आत्मा पाराकलेत त्री एक देवाक आमी आर्गां दिवच्या तकले आमचे बागवया त्याच सोम्या मुखार आमी आसा वंदन आमी करुया नमस्कार आमी करुया आनी सोम्या मुखार एक जावया. ये पवित्रत्म्या तो सेगींच्या सरपडोन तुका नामान करता आराधन कर काळजाच्या गुणायता जीवन सगळे ताका समर्पित करया ती ताका खंयचे रटवली नाका दुसरे म्हाका सोम्याचो आत्मा आनी म्हाका अभिषेक केला पवित्र आत्मा तेच पवित्र आत्म्या सगळ्यात ह्या जेजूच्या वर्ता जीवनदान आमकां मेळ्ळी पवित्र सगळे आमी उबी रावया मोगाच्यानो सगळे तुजें काळीज मन आयच्या दिसा एक नवें पेंथेकोस्ट एस स्टेला मॅरीस पुनशेतांत नवें पेंथेकोस्ट हांगा उपसतालें ह्या वेळार देवाच्या आत्म्याची सगत तुजे थंय यथेश्ट बाबान वळच्या तीच मोरी माय मागोन आशिल्ली आपल्या सिसांगत त्याच्या सिसां वयर बरो दितो आत्मा येवं दी देवं दी म्हण मागता आसतना त्याच कुडान दारां दांपली आयलो वडा वर्त्या उर्बेन बरोंक त्या सिसांक सडनली डॅट काम म्हणटा इंग्लिशान सडन द होली स्पिरीट आउटपोर्ड कशें ह्या दिसांनी तुमी पळयतात मोठ जाल्या कडेन असो दरबास मापाचो पावस पडटा की हेरा कडेन उदक ना थंय उदास त्या प्रमाणे देजूचो पवित्र आत्मा मजतदार त्या सिसां थंय देवल्लो आनी तो तुका आनी म्हाका दिवच्याक जेजून म्हणलें तें वर्ते भावार्थाची बसावणी हांव गेलो जाल्यार आना सोडचना म्हज्या पवित्र आत्म्या धाण दितालो आनी तो पवित्र आत्मा तुमचे थंय यथेश्ट मापान रास करून कार्य रुपी जावच्याक फकत रावोन न्ही म्हजे कडेन दुसरें कितें जाल्यार कांयच फायदो ना म्हाका पवित्र आत्मा म्हजे थंय आसत जाय आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन देवाक आर्गां दिवया देवाचे उपकार पडया अजाल्या पवित्र आत्म्या आमकां दिला अजाल्या पवित्र आत्मा कोण अनुभव करता ताका कळीत आसा त्या पवित्र आत्म्याची रूच त्या देखून त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरच्या खातीर देवाची स्तुती आमी करया देवाक आर्गां दिवया देव सगळो अगळाप आमी म्हणया देव वंदन करुया देवान दिल्लें तें वर्तें म्हण आमी वाखाणया कित्याक तुजी कूड तुजें जिवीत तुजो आत्मा तुजें काळीज तुजी मत सगळे उस्वास जेजूचो जावन आसा जेजून तुजे थंय धाडलो आत्मा कार्य रुपी जावन पवित्र आत्मा तुजे थंय आनी म्हजे थंय देवच्या यथेश मापान मरमरच्या आमच्या असले सगळे अडकळे अडचणो कसली पिडा आसा म्हाका समर्पित कर ह्या वेळा ह्या पवित्र जेजू म्हाका समर्पित कर तुजे कश्ट तुजे वळवळे सांग बरो थोडे बडी दुखां गळटात थोडे बडी आमकां मानसीक आसा म्हणला मानसीक इजा आनी मानसीक बेजाराय सगळी खाण उडोवच्याक पवित्र आत्म्याचे पेंतेकोस्ट आयच्या दिसा येस पुनशेतान जावं दी 548 दाळयो बेड्या म्हाका
बऱ्या तरान व्हडल्यान तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव इस्रायेलाचो स्तुतीशी असाना वस्तिकत सौदेतो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुतीशी असाना वस्तिकत सौदेतो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया पौला ताणी सिलासाक बंधनले सुटैले पावला काणे सेलासा वंदनले सुटले बंधन स्तुती करताना सोडवून दिवतो आयलोय वंदन सोते करताना सडवण दिवतो आयलोय देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी देवा आमकां सडवण दी पवित्र देव तो पवित्र देव पवित्र देव तो पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव सुटका सुडवण लाभोसो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव तो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तोतेशी असाना वस्तिकत सौदेतो पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तोतेशी असाना वस्तिकत सौदेतो पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया बरादरन हात वर करा आता वरता उठेल वरता सकतेल पवित्र आत्मा कावळा ठेवून असा तुझ्यावर अभिषेक करो तुका सकतेल करो येसू तुझ्या आत्म्याचे सगळे दांडे दांडे कावळा देवान देवान येसू देवाचा पवित्र आत्मा शद्रक मेशक अबेदनगो उचांते रखले शद्रक मेशक अबेदनगो उचांते रखले पूजा स्तुती करताना तन्वारे ते मरले पूजा स्तुती करताना तन्वारे ते जडले देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी देवा आमकां सोडवण दी पवित्र देव तो पवित्र देव पवित्र देव तो पवित्र देव सुटका सोडवण लाभोसो पवित्र देव सुटका सोडवण लाभोसो पवित्र देव तो पवित्र सांगा सगळी सुटकाच्या दिसा कसले बदलणार असले एवढा जयच्या नावात जयच्या आम्हाला रक्ताच्या बळान सगळे खांड उडवा भरवायता येसू आम्हाला रक्तात सगळे निघला पडत येसू वस्तिकार असा आमच्या खालदार पवित्र आत्म्या ये धाड तुझ्या पवित्र आत्म्या तो पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना
स्तुती करा आवडा थाळ्या पवित्र आत्मा सगळं या वेळा ठेवू दे पवित्र आत्म्याचे राज जाऊन द्या का पवित्र आत्मा पाऊस या वेळा ठेवू दे का येसो पवित्र बाबा पवित्र आत्मा तुझा पाऊस सांगत आहे या वेळा हालेलुया 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 हळटार आमी बसच्या मोगाच्यान आमची दिश्ट आसूं दी पवित्र सक्रामेंता वयर आमची दिश्ट पवित्र सक्रामेंता वयर आमची दिश्ट आसतना माग पवित्र आत्म्या म्हजे थंय जी पवित्र आत्म्या म्हजे थंय सदांच राव सांग खंडीत जावन तो पवित्र आत्मो तुवें करचें न्हय देवाच्या आत्म्यान करचें तुज्या हाताक बळ तुज्या पांयाक बळ तुज्या कुडीक बळ तुज्या मोतीक जाय जाल्यार समाधान तुज्या मोतीचें वर्तें समाधान दिवच्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या वर्त्या सक्तेन बरोवंक माग उरिल्लें देणी फळां तें सगळें उपरांत तो सोदिता कित्याक एक पडी तो तुजे थंय येवन रास केलो जाल्यार उरिल्लें सगळें ताचें जावन आसा ताचें दायज केन्ना सोमी खाना शारांत आसलो त्या वेळार मरियमायेन केल्लो ते एक विनवणी तांकां हांव दाकासरो उणो पडला त्या वेळार थंय कितें उणें म्हण आसलें तें सगळें भरती करता मरियन एक सांगोंक ना तेच प्रमाणे तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत पवित्र आत्म्याचे वर्ती मर दरबस्त मापान नवसरणेन आमी ती उपयोग वापरूंक शिकल्या तर खंडीत जावन उरलें सगळें तो आमकां दितालो त्या खातीर ते म्हणलें हेर सगळें तो तुमकां दितालो म्हणटा आमचो जेजू परत तुमचो बाप जाणान तुमकां कितें जाय आशेन माग हर एका वेळा मगेच्या भावान आनी भयणीनो हर एका दिसा सगळें उठिल्लें पवित्र आत्म्याचो उडास काड पवित्र आत्म्याक आपय पवित्र आत्म्या ये म्हजे थंय म्हूण माग पवित्र आत्म्या सकत मागोन घे पवित्र आत्म्या ये म्हजे थंय रास कर म्हजे थंय पवित्र आत्म्याक जाय जाल्यार जायतीं जाणां म्हणटात गुड मॉर्निंग होली स्पिरीट गुड मॉर्निंग होली स्पिरीट पयलें तुज्या तोंडा धांवन येवची दी उतरां जावं दी गुड मॉर्निंग होली स्पिरीट त्या देखून तो पवित्र आत्मो ताका तुवें येवकार दिवचो कोणाक मेळ्ळे जाल्यार आमी कित्याक गुड मॉर्निंग म्हणटा केदाळे गुड मॉर्निंग म्हणचे कित्याक म्हळ्यार आमी पयलें मेळटा आसा मागीर जैड जावन आमी म्हणना हांव तशेंच आमच्या इस्कॉलांत आमी गेले जाल्यार त्या पयलें गुड मॉर्निंग फादर खंयच्या कडेन आमी येता आसतना गुड मॉर्निंग ए ग्रिटींग तें दॅट इज द ग्रिटींग यू नीड टू गीव आनी तसलें ग्रिटींग आमी पवित्र आत्म्याक आमच्या काळजांत दर एका दिसा दिता आसतना उरलें सगळें तो करतालो त्या देखून दैवीक शब्दाच्या आत्म्या म्हजेर देवून ये म्हण आमी केदाळा म्हणचें आसा दैवीक देण्याच्या आत्म्या म्हजे देवून ये राव म्हजे थंय सगळें धर्मदूताचें कृत्य तुमी पळयलें जाल्यार मोगाचें न्हू तें फकत एका मनशा विशयी मात उलयता तस जावन आसा तिसरो जण पॅराक्लीट पवित्र आत्मो उलयना पावला विशयान उलयना सिलासा विशयान उलयना पेद्रुशन जांग परत उल्लेख केला पूण सगळ्या त्या पयल्या अपोस्तलांची जिणी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरयल्ल्या देखून धर्मबाज बाबान कितें वायट करतना तो पवित्र आत्मा ताका जागवण दितालो आनी म्हणटालो हें तुवें करचें सारकें न्ही अशें तूं कर ह्या प्रमाणे तुजें जिवीत मांडून हाड तुज्या जिवनांत पवित्र आत्मा आसा तर तुका ती समजणी तो दितालो ती जाणवाय तो दितालो ती बुद्दवंगाय दितालो ती हुशारगाय दितालो गिफ्ट ऑफ नॉलेज म्हणटा गिफ्ट ऑफ भविश्य म्हणटा आमी कित्याक तसली देणी दिवची जावन आसात त्याच पवित्र आत्म्यान जेचो आत्मो म्हजे थंय आसा आपोवे आनी गाव्यां गीत म्हजे थंय जिये पवित्र आत्म्या म्हजे थंय जिये आपय ताका कितले बडी आपोंक आसा आपय त्या देखूनच फुलटन जे शीन एका तरणाट्याक म्हणा लागलो खंय बाबा तुवें तुज्या गर्लफ्रेंड असो मोग केलाय म्हण दाखोवच्या खातीर एका दिसा कितले पटी हांवें लव यू म्हण सांगलां तो म्हणा लागलो खंय 500 पटी 1000 पटी म्हणल्यार कित्याक ताका तुजे एक पटी सांगल्या पावना ना ताका परत कळी जाय हांव तसो मोग करता म्हण तेच पवित्र आत्म्याचो जेसो मोग करता म्हण कळी जावच्या मात न्ही तुज्या सगळ्या कुडींत
बरोन ओमतोय I love you Holy Spirit I love you Jesus हांव तुजो मोग करता तुवें म्हजो मोग केलाय तुवें म्हज्या दायदा केल्याय हांव तुजो मोग करता देवाचो पवित्र आत्मा म्हज्या वयर आसता ताणें म्हाका अभिषेक केला म्हजे थंयची पवित्र आत्म्या मोचे थंयची पवित्र आत्म्या मोचे थंयची आपय सांग ताका पवित्र आत्म्या सदां काळची देवाच्या आत्म्या सदां काळची देवाच्या आत्म्या मोचे थंयची मोचे थंयची मोचे थंयची मोचे थंयची पवित्र आत्म्या काळजान घेवच्या तयार कर मन संपोवन तुजें नितळ खाळी तुजें खालतें बोळें जिवीत म्हजें अपुरबायेचें कर मोन मोचे नितळ कर चिंता मोचे निर्मळ कर मन म्हजें नितळ कर चिंता म्हजें निर्मळ कर काळीज मोचे कालतें कर जिनी मोची बोळें कर काळीज म्हजें कालतें कर जिवीत म्हजें बरें कर काळीज मोचे कालतें कर जिवीत मोचे बोळें कर काळीज म्हजें कालतें कर जिवीत म्हजें बरें कर म्हजे थंयची पवित्र आत्म्या म्हजे थंयची पवित्र आत्म्या सदां काळजी देवाच्या आत्म्या सदां काळजी देवाच्या आत्म्या म्हजे थंयची मोचे थंयची मोचे थंयची मोचे थंयची म्हजे दोळे अपुरबायेचे जावच्या बरी दिश्ट दिवच्या हर एक भाव भयणीक तुज्याच वर्त सुरपाणी सारक्यान हांवें पळोवच्याक म्हजे जिबेक बरें उलोवणें दिवच्याक हेरांक एनकरेज करच्या हेरांक उत्तेजन दिवच्या कान म्हजे उतरां बरीं घाल तुज्या वर्त्या पवित्र पुस्तकाची घाल आनी मनाक म्हज्या वर्ती जाणवाय घालून सगळें तुजें जिवीत म्हज्या जिवनान हाडपाक पवित्र आत्म्यान सगळें जियोंक म्हाका बळ दी दोळ्यांक मोच्या दिश्ट दी जिबेक मोच्या लगाम दी दोळ्यांक मोच्या दिश्ट दी जिबेक मोच्या लगाम दी कानांक मोच्या उतरां घाल मोणाक मोच्या जानवाय घाल कानान मोच्या उतरां घाल मोणान मोच्या जानवाय घाल कानांक मोच्या उतरां घाल मोणाक मोच्या जानवाय घाल कानान मोच्या उतरां घाल मोणान मोच्या जानवाय घाल मोजे थंयची पवित्र आत्म्या मोजे थंयची पवित्र आत्म्या सदां काळजी देवाच्या आत्म्या सदां काळजी देवाच्या आत्म्या मोजे थंयची मोजे थंयची मोजे थंयची मोजे थंयची हातांक म्हज्या बळ कामाक म्हज्या फळ कसलेंय तें काम जावं दी कसलोय वावर जावं दी न्याय नितीन करूंक जाय जाल्यार बळ दी पांयांक म्हज्या सांबाळवर बऱ्या वाटेक कितें वचों दी तुज्या मेटांनी तें समको दी आनी जिणी म्हजी अपुरबाची फळां बारीता सुपाळ वर्त आत्मीकपणाची देवासपणाची तुका मानवाच्या सारकी जियोंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन म्हाका बरें हातांक मोच्या बोळ दी कामाक मोच्या फळ दी हातांक म्हज्या बळ दे कामाक म्हज्या फळ दे हातांक मोच्या बोळ दी कामाक मोच्या फळ दी हातांक म्हज्या बळ दे कामाक म्हज्या फळ दे पायांक मोच्या सांबाळवर
जिणी मोजी सुपळ कर पाया मोजा सांभाळवर जिणी मोजी सुपळ कर पाया मोजा सांभाळवर जिणी मोजी सुपळ कर पायांग मोजा सांभाळवर जिणी मोजी सुपळ कर मोजे दैजिये पवित्र आत्मा मोजे दैजिये पवित्र आत्मा सदा काळजिये देवाच्या आत्मा सदा काळजिये देवाच्या आत्मा मोजे दैजिये 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 हालेलुया 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 सो तुझे कष्ट इराराय इजा सगळ्यांक आसात ना म्हणल्यार कोणीच ना ना म्हणचे तरी विशेवगेचे ते पोंडांत ह्या पेटयेंत ते मगाचे ना धैर्यान बरात पवित्र आत्मा आमचे ते राज करतना कांयच बेना कांयच बेना कित्याक हांवें म्हणटा गे म्हळ्यार हर एक दीस कितें जावंक आसा त्या प्रमाणे देवाच्या मेटांनी मेट दिवन चलोवंक पवित्र आत्मा आमकां सकत दिता माग ताचे कडेन माग साहित्य रितीन वता आसतना पैण करता आसतना हांवें मागलें आसा पवित्र आत्म्या बरें म्हाका तुजे कृपेन पवित्र आत्म्या बरें म्हाका तुजे जाणवायन बरें म्हाका तुजे सक्तेन म्हाका खंडीत जावन दितालो काम ना बरीं कामां मेळना देदेस्प जायनाका कित्याक त्या समयान म्हणलें आसा देदेस्प जावची गरज ना पवित्र आत्म्या धाड म्हाका तुज्या पवित्र आत्म्या धाड त्या म्हज्या पुताच्या जाग्यार धाड त्या म्हज्या दुयेच्या जाग्यार जावंक बरो सैरीक जावना थोड्यांची काजारां कोसळ्ळ्यान पसाळ्ळ्यान सांग ती घडसोन दिवची जेजूनच जायती काजारां केदाळा पूट येता आसतना ताका जाय जाल्यार उणेपण आसलें तें भरती करून दिवचें जेजूनच जावं बरो अनंत ताची पिडा जायती मिनात तूं करताय ती मिनात करतना तुका वाटूंक तेकलो जावन आसा त्या जेच्या आत्म्यान तुवें न्ही तुजी तूं हांव जायती मिनात केल्या हांवें म्हज्या बायले खातीर जायते कश्ट काडल्यात जायतो हॉस्पिटलाक हांव धांवलां जायते जाणांची मजत मागल्या ताणें मजत दिजे तर त्याच पवित्र आत्म्यान ताका प्रेरण दिल्या एनकिंडल इन आवर हार्ट द लव फॉर ह्युमॅनिटी म्हज्या जिवनान मोगाचे किटल पेटय पवित्र आत्म्या कम इन मी म्हज्या काळजांत दे म्हज्या जिवनांत दे एनकिंडल इन माय लायफ एनकिंडल इन माय लायफ द लव तुजो मोग म्हजे थंय दवरत्या पसार करच्याक कितें तें आसा बसपन उडय नाका जाल्यार वायट हगे मजर जिद्द खोटेपण दुस्मान काय एकामेका पळयला एकामेकाचे बरें पळयला जायना मजर नाका जाल्यार उलयचे जिबेक म्हज्या लागाम दी हातांक म्हज्या बोल दी बरें करूंक बरें करूंक म्हज्या भावान आनी भयणीनो देवान बरें करता आसतना तुजे हात फकत इंस्ट्रुमेंट ओनली मेक मी एन इंस्ट्रुमेंट ऑफ दॅट ग्रेट लव त्या मोगाचो एक हातेर म्हाका कर म्हणा लागलो फ्रांसीस असिसी म्हणा लागलो मेक मी एन इंस्ट्रुमेंट ऑफ युअर पीस तुज्या समाधानाच्या हातेर तुज्या मोगाच्या हातेर तुज्या बरेपणाच्या हातेर म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावांक आनी भयण्यांक म्हजी सेवा म्हजी ती सेवा वर्त्या तरा मुखारसून वरच्या धी म्हाका ती सचाय पवित्र आत्म्या म्हजे थंय घटाय हांव घट आसा तर हेरांक घटाय दिवेत पवित्र आत्म्या सगळ्यात मागून घे तुज्या पिडेन कसली ती पिडा जावं दी हाका सगळे वखद आसा मोगाचें न्हू पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरता आसतना तो तुजे थंय भरतलो असले कल्मश काण उडयतलो कोणा थंय रक्तमासाच्या वंदवण्याचो चारो बरोवन आसा ताच्या थंय देवाच्या आत्म्याची कामां चलनात बंद केल्यात आमी बंद हाडून घाल्यात आमी कशें त्या त्रिशुरांत वचून
त्या मलयाळम बरयल्या मिशिना लागीं बसून कांयच कळीत आसतना पयशांत बॉल्सांत पयशे दवरना कितें फायदो. त्याच प्रमाणे बंद करिनाका, वाटो उक्तो कर तुज्या कुडींत तुज्या आत्म्यान सगळे वाटो उक्तो जावन दी. ह्या वेळा पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन भरच्याक आमी आयची जावया मोगाचें न्हू. इनफिलिंग ऑफ द हॉली स्पिरीट, इनफिलिंग ऑफ द हॉली स्पिरीट. करेक्ट ऐका. मुखल्या पंखाच्यानी बसचें, दुसऱ्या पंखाच्यानी उडचें, तिसऱ्या पंखाच्यानी बसचें, चवथ्या पंखाचें उडचें. मुगळी म्हळ्यार 1 3 5 7 सारी आशिल्ल्यांनी, दॅट इज इवन एंड ऑड नंबर्स. मुखल्या पंखाची बसा सगळीं, दुसऱ्या पंखाची उठा बळ्या, दुसऱ्या पंखाची मात उबी रावा, चवथ्या उबी रावा, तिसऱ्या पंखाची बसा, चवथ्या पंखाची उबी रावा. ते सेंत लास्ट म्हणत सर, लास्ट म्हणत सर. पुरा सांगूंक जायना, मस्त वेळ होता. इमिडिएटली अंडरस्टँडिंग करा करा करा, फास्ट फास्ट फास्ट. सारी आशिल्ले E1 आशिल्ले बसचें, E1 आशिल्ले उबे रावचे, ऑड आशिल्ले 1 3 5 7 9 11 12 13 त्या बांकाचेर उबे रावन तुमकां कळीत आसा तुमचे इतल्या तें कोण बसला कोण उबे रावला. ह्या वेळा मोगाचे भावना आनी बिडनो आमी एकामेकाक एक आशिर्वाद जावच्याक, पवित्र आत्म्याची सकत वाडच्याक. भियेनाकात, थोडे कडेन जाणां आसत ना जावंक पुरो, भियेनाकात व्हडनाय. पवित्र आत्म्या सकत वर्त्या मापान देवच्याक आमी मागचे ह्या वेळा. इनफिलिंग ऑफ द हॉली स्पिरीट. तो पवित्र आत्मो धाडून त्या पवित्र आत्म्याक आमचे थंय मागून पॉर आउट या स्पिरीट म्हण आमी मागता जायत. अभिषेकम माडिरी म्हण मागता. तो घे तुज्या काळजान, तयार जा तुज्या काळजान घेवच्याक. ह्या वेळा सगळें तें आसलें उमटून काड. कितें सगळें उणेपणाचो उमटून काड. ना मोगसाण आसा. हांवें सांगलें एक एग्जाम्पल दिलें. हात एका रेतेरी गेल्यार बरें जावन एका रेतेरी माथ्याक हात दवरलें ताच्या दोळ्यान दुकां आयलीं आनी तें बरें जालें. तुजें डिस्पोजिशन नातिल्लें हेरा रेतेरी वता आसतना. त्या खातीर म्हजे भावन आनी भयणीन क्रिएट युअर डिस्पोजिशन. तुजें काळीज, तुजी कोड, तुजी मोत, तुजें हर एक जिवीत तयार कर ह्या वेळा. इनफिलिंग ऑफ द हॉली स्पिरीट. ह्या वेळा जायत्या जाणांचे पिडा गुण जावंक आसा मोगाचें न्हू. नवो हुरूप तुमच्या थंय येवंक आसा. कित्याक पेंतेकोस्ता दिसा तोच पवित्र आत्मा देंवता आसतना उज्याच्या जिबांनी देंवलो. आज आमच्या दोळ्यांक तो दिसचो ना, पूण हर एक सक्रामेंत जावन आसा. दिसनातल्या कुरपेचो गुर्त, इनविजिबल ग्रेस इज गेटिंग poured into your hearts. तुज्या काळजान, तुज्या जिवनान, हर एका समस्यांक, तुज्या पिडेक जाय जाल्यार वखद दिवच्या पवित्र आत्मा येता आसतना सगळें बसपून काडटालो, लासून काडटालो. आनी त्या खातीर ते सीस वगत बसोन आंत उठा उठी उठले, दारां उक्ते गेले, जनालां उक्तेले, गेले धांवले तांच्या भासांनी ते उलोवंक लागले. आनी ते आसल्या लोकांक ते सगळ्यांक समजले कोण ते पवित्र आत्म्यान भरलेले. आमी हर एकलोय पवित्र आत्म्यान भरतना मोगाच्या भावनान बेडनो तुजे थंय तो उरूप येता, म्हजे थंय तो उरूप येता. एकामेकाक समजून घेवंक, एकामेका कडेन बऱ्या संबंदात जियोंक. जावंक पुरो समस्या आसात, वाटेच्यो समस्या आसात, जावंक पुरो जाग्याच्यो समस्या आसात, जावंक पुरो घरांत भाव भयणी बऱ्यान नात. भियेनाका, भियेनाका. सांग पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्मा बरें करता. पवित्र आत्मा तांचे काळजां लासून आसले ते द्वेष बऱ्या तरान समाधान करता. ह्या वेळार फाटल्यान उबे रावले तुमी मुखार बसून आसलेल्या मनशाच्या तकलेवर हात दवर. फाटल्यान बसून आसली, उबे रावन आसले तुमी मुखल्यान बसून आसलेल्या मनशाचेर आपलो हात दवरात. तकलेवर हात दवरात, दोनी हात दवरात. ओके. एका दोळा थोड्यांक नात तर दोनी हात हेरा वयर दवरियात. मुखार बसून आसले तुमचे हात जोडात, मागात ह्या वेळा. इनफिलिंग ऑफ द हॉली स्पिरीट. पवित्र आत्म्या सगळ्यात यथेष्ट मापान तुज्या थंय देवच्या, तुवें मागच्या त्या व्यक्ती थंय देवच्या. तुझे आशीर्वाद ह्या भुरग्यात वयर देंवताले. आनी त्या पवित्र आत्म्या सगळ्यात दोळे बंद करा. सगळीं हात काडी नाकात. आमी सांगच्या अनुसार हात पाटी काडी नाकात. मागात त्या मुखल्या व्यक्ती थंय कसले ते आसन पवित्र आत्म्या सगळ्यात मागात. पवित्र आत्म्या हे देव म्हजे ते ह्या भुरग्या थंय जिये, ह्या भुरग्याच्या सगळ्या खुडीन जिये, ह्या भुरग्याच्या समस्यां जिये, ह्या भुरग्याच्या पिडेन जिये. ह्या भुरग्या थंय एकसा आमी मागताले. हांव ते वर्ते कंतार आमी गायता आसतना पवित्र आत्म्याचे वर्ते येणे जावच्याक. इनफिलिंग ऑफ द हॉली स्पिरीट. आनी तेच इनफिलिंग ऑफ द हॉली स्पिरीट ह्या वेळा तुमच्या थंय जावच्याक. पवित्र नोयान आमकां अभिषेक
वय सगळ्यांक असले पेंतकॉस्ट तयार आहे पवित्र या पेंतकॉस्टच्या परफेक्ट वरती थार ये पवित्र आत्म्या ये नव्यान आमकां अभिषेक कर आमच्या थंय तो पवित्र आत्मा stir in us a great spirit let the spirit come out let the spirit work wonders miracles पवित्र आत्म्या जिवाळता पवित्र आत्म्या नवसळडेन बरं ह्या सगळ्या भुरग्यांक माग होकार असल्या व्यक्ती खातीर माग वय संपदरा मागे आमकां तुज्या कृपे देण्याने पवित्र जेजो धाड तुझ्या पवित्र आत्म्या गजल आर्यका भुरग्याचे तो पवित्र आत्मा देवाने होती ह्या वेळा पवित्र आत्मा ये संबोधरा नितळ निर्माण कर वर्त बेसा आणि बस जेजो पवित्र आत्मा माग 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 पवित्र आत्मा देवाने फकत पवित्र आत्म्याचे येणे मात माग पवित्र आत्मा येऊ दे आणि सगळे तो तुका शिकयतलो त्या प्रमाणे रावोगे स्वार्थ जो पागोगे वय देवय पवित्र आत्म्याची सगळ्या देवळा देवाने सगळ्या भुरग्यांची पिडा पवित्र आत्म्या लासून बसून काढ असले सगळे गुन्हेपण साम्राज्य द्वेष हगे दुश्मन काय वसून नाबक्षणे किती सगळे नाकाले वाईट खामा वाईट पातका वाईट साली अन्य देवाला घेवायचे सगळे ते उमटून काढ ही पाळा उमटून काढ सम्या जेजू नितळ निर्मळ कर जेजू सत्यम लॉर्ड लेट द हीलिंग रेन कम डाउन डोंट go the path देवानी देवाई पवित्र आत्मा तुझा let the healing rain of the spirit spirit let the spirit come down इळिसरी अभिषेक ಮಾಡಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ अभिषेक ಮಾಡಿರಿ ಓಕೆ हात पाठी काढात कोण उभे राहून असले तुम्ही बसात कोण बसून असले ते उभे राहत पहिल्या बंकाची तुम्ही उभे रावात तुमकां मुखार हात धरून कोणी नासचे ना दुसऱ्या बंकाची उभे रावून आसली दुसरो चवथो 4 6 8 ती बसा कोण ओडोळ उभे रावून आसली ती बसा आता तुमचे हात तिसऱ्या बंकाची तुमचे हात आणि तशेंच फाटली तुमचे हात मुखल्या व्यक्तीच्या तकले दवरात बसून आसली तुमचे हात जोडात धाड तुज्या आत्म्याक म्हणलें आमी वर्त्या तरान हें गीत गायता आसतना pour out your spirit मागात तो पवित्र आत्मा ह्या भुरग्यावर देवानी तो देवान कार्य रुपी जालो जाल्यार मगाचे न्हू कोणाची गरज ना तो तुका वाट दाखयतलो त्या देखून कोण बसून आसा हात जोडात बरेंगर हात जोडात आनी तुमी आपले दोळे बंद करात उबे रावन आसली तुमचे हात मुखल्या व्यक्तीच्या तकले दवरा भियेनाका तेल लागता केस लागता ते भियेनाका मगाचे ना पवित्र आत्म्याची सक्तेन तुवें ताका मागचें जेजूचे हात पवित्र आत्म्या सगळ्यात हातां त्या हातांनी देंवताली आनी त्या खातीर ह्या वेळा आमी मागताले माग आनी उबे रावले व्यक्ती तुमी दोळे बंद करा हात मुखल्या व्यक्तीच्या तकले वयर धरात मुखले व्यक्ती कोणी जावनी मागात पवित्र आत्म्या देवय ह्या भुरग्या वयर तुजो उजो तुज्या उज्याचे जिबो देवोन यायच्या दिसा देवोन ह्या वेळा ह्या पुनशेदान शल्ला मॅरीच्या पुनशेदान मोरयेक समर्पित केल्या वेळांगणीच्या माया पुनशेदान सगळी कार्य बऱ्या तरान जावच्या पवित्र आत्म्या तुजो उजो देवय Pour out your spirit. Pour out your spirit. Oh Jesus. Pour out your spirit. Let the Spirit come down. Let the Holy Spirit be poured out. The Spirit on us. Jesus. तुझा पवित्र आत्मा देवान ह्या वेळा सगळे वस्पन लासून काढले वाईट खोटे रक्त मांसाचे वंदवण्यो या लौकिक संसारी जिणेचे कितें सगळे आसा ते सगळे ह्या वेळा Jesus, pour out your spirit, pour out your spirit, pour out your spirit. That तुझ्या आत्म्याक that तुझ्या आत्म्या that तुझ्या आत्म्या that तुझ्या आत्म्या
आमचे जेजू बापा धाड तुझ्या आज्ञा धाड तुझ्या आज्ञा धाड तुझ्या आज्ञा आमचे अभिषेक ಮಾಡಿರಿ देवोय तुझं आत्मा देवोय तुझं आत्मा अभिषेक ಮಾಡ ಬಂದಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ मुझे ಯೇಸುವೇ देवोय तुझं आत्मा देवोय तुझं आत्मा देवोय तुझं आत्मा आमचे आत्माये तुझ्या मंदिरात या मंदिरात देवाने आम्ही सगळे असे आता पवित्र रागो नसा पवित्रज्ञा पवित्रज्ञा आमचे आमचे गलती मोर पवित्रज्ञा 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 आमचे हालेलुया 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 सगळ्यात वर करा सगळ्यात वचनाचले उभे राहा वचनाचले उभे राहा सगळे उभे राहा वचनाचले उभे राहा हालेलुया let the outpouring of the Spirit magat overflowing let the outpouring of the Holy Spirit take place at this very moment Jesus send your advocate send your Holy Spirit hallelujah 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 आशीर्वाद वेळार मोगाचेनो सक्रामेंत हांव मद्याक हाडटलो ह्या लायनी जावन मदें रावन थंय आपणूक कोणी वचनाकात मोगाचेनो कोणा आदी मिगलो आदी गेलेत कोणा उबे रावंक उबे रावत दिश्ट घालात पवित्र आत्म्याची सकत वर्त्या तरान तुमच्या थंय जियोवच्या त्या जेजूक आमच्या मद्यागाती आमी आतां घेवचे आमी ह्या वेळार गीत गायतले कोणा आदी मिगलोंक आसा उपरांत आशिर्वाद सोलम आशिर्वाद उपरांत हांव दितलो पावनात्मा रे प्रिय पावनात्मा रे दोबारा बेगबारा ना मध्यदे दोबारा बेगबारा ना मध्यदे पावना मारे प्रिय पावना मारे दोबारा बेगबारा दोबारा बेगबारा सीनाई बेट्टदली इळिदु बंदवरे सीनाई बेट्टदली इळिदु बंदवरे लोकमदाह तीरी सभारा Sabara Namagale Pavana Mare
बेगा बारा नामा जगले इडी तुम्हारा बेगा बारा नामा जगले ओगद बादेयली शकद वेळेयली ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ प्रिया पावना मारे इडी तुम्हारा बेगा बारा नामा जगले हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ह्या पर्या साथ देवान केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता नीता डिसोजा बॉम्बे हाचो आज बर्थडे विलियम डिसोजा संतकट्टे स्वीडल सुवारीस कटपाडी रॉन्सन रिशा डिसोजा गंगोळी क्रिस्ती आनी क्रिस बेलतांगडी जसिंता डिसोजा किन्निंगोळी हिल्डा डिसोजा किन्निंगोळी रोशन एडवर्ड डिसोजा पेरमन्नूरू लियो शेवरिन डिसोजा पेरमन्नूरू जराल्ड आशा शेरावो पेरमन्नूरू रोशन सुषमा रेश्मा प्रीती आनी शांती बद्यार जॉन्सन फर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलोर ग्रेसी डिसोजा ब्रह्मावर पीटर गोंजाल्वीस आनी कुटुंब केम्मन रेनिटा सेरावो सस्तान जूड रेबेरो आनी कुटुंब पियूस नगर हेलेन फर्नांडीस आनी कुटुंब मूडबेळे अनिल प्रिया डिसोजा कोळारगिरी क्लेन विल्बर्बोजा उडपी तशेंच शरत भद्रावती हाका बरी भलायकी मेळोवंक रॉबर्ट डिसोजा कुत्त्यार घरांत समाधान मेळोवंक प्रीती डिसोजा बोंदेल बरी भलायकी मेळोवंक जेम्स बार्नेस कडपाडी बरें काम मेळोवंक लुवीस डी आल्मेडा हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता वायलेट डी आल्मेडा मणिपाल सिस्टर नॅन्सी हिच्या आत्म्या खातीर मीस दिता केतन डिसोजा सिस्टर नॅन्सी आनी केतन डिसोजा हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता बेनेडिक्टा डेसा कॅनडा देवान केल्ल्या उपकारांक अर्गां जावन क्विनी आल्मेडा कल्याणपूर तशेंच टेरेन्स पिंटो बॉम्बे हाच्या तिसांवा खातीर संतोषान उल्हासान सौम्य तुझे समोर आयल्या बलिदान कल्ल्या काळसा धन्य तुका भेटयता ओविस्तान आमकां नवें रचन केल्या ओविस बीन आमकां नवें मिसाव दिला तुझ्या उपकाराक अर्गां पाठयता तुझी दया आमचे देव म्हूण मागता जेवणाक तुझ्या आमी घेता संतोषान उल्हासा सौम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान कल्ल्या काळसा धन्य तुका भेटयता वै धन्य तुका भेटयता हें बलिदान अर्गां बलिदान जावन
प्रत्येक तरा पवित्र आत्म्यावरती सखत तुवें आमकां दिलाय. पवित्र आत्म्याच्या वर्त्या त्या येण्याद्वारे आनी ताच्या त्या देण्याद्वारे आमकां तुवें ग्रेस्त केलाय. ह्या खातीर तुका आभार मानून पवित्र रचनावी मिसाचें बलिदान एकठांय जावन आतां आमी आरंभ करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्याचे क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्या एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन आनी मोगाळ भुरग्यानो आमकां जुवांच्या वांजलांत आपुरबाय तरान पळोवंक मेळटा. जेजून केलें सर बरीं कामां पूण त्या दोरी आणखी एक शिकोण आमकां दिल्या. ताणें केल्लें सगळें लिखलें जाल्यार ह्या संवसारचे बूक या कितेंच पावते नातलें म्हळ्यार जेजून केल्लीं ती कार्यां इतली अगाध की ती कोणाचें वर्णूंक आसात. त्या देखून ताच्या आत्म्याद्वारे आमचे थंय तो कितें करता तें वर्तें जावन आसा. तेंच सिसांच्या जिवनान केल्लें. सिसांनी ताचें वर्तें जिवन सोम्याचें जिवन लिखूंक कारण पवित्र आत्मो आनी तोच पवित्र आत्मो आमच्या जिवनांत आसा तर आमची कुटुंबां समाधानी जातलीं. आमची कुटुंबां बरीं जातलीं. आमच्या मतीक वर्ती जाणवा येताली. खंयचे आमच्या मतीक दाड्डे जावन उरचे नात. केन्ना आमी आमचें जिवन पवित्र आत्म्या उक्तें दवरल्या वेळार आनी आमचीं दारां कुडीची जावन आमच्या काळजाची जावन आमच्या जिवनाची जावन सदांच पवित्र आत्म्या उक्ती दवरच्याक आमकां मेळिल्लो व्हरतो अवकाश. फाल्यांच्या दिसाचो पेंतेकोस्त ताका तयाराय जावन आयची रेतेर मोगाच्या भावना भयणीनो जायत्या व्हडा संख्यान तुमी आयल्यात तर तुमकां पवित्र आत्म्याची रूस आसा. रूस म्हाका दी त्या पवित्र आत्म्याची. रूस म्हाका दी तुज्या मोगाची. रूस म्हाका दी सदांच त्या पवित्र इंद्रादीची. मागा आनी विचारा आनी तो दिता. ताणें म्हणलें आसा मागा आनी तुमी घेतल्यात. मागा नासतना घेतात म्हण ताणें सांगना. मागा आनी तुमी घेतल्यात आनी तसलें बरेंपण दिवच्या जेजू लागीं एक जाव्या. सांग पुरो थोडे आमी ह्युमन नेचर मनशां सैम चुकोवन पडटा पूण परत तातूंत लोळचें नाका. नितळणी निर्मळ जाव्या. वर्त्या मोगाची सोम्याक मानवा सारकी जिणी जिया. कित्याक देवाचो पवित्र आत्मा म्हजेर वयर आसा आनी ताणें म्हाका अभिशेक केला. तेच अभिशेक म्हूण वर्त्या तरान बगुल्ले आमी व्हडा संतोशान उल्हासान सोम्या सांगता एक जाव्या. तुजो हांव मोग करता म्हणलें गीत आमी गावया. सोम्याचो मोग करचें वर्तें भाग आमकां दिला आनी तें आतां गायनान आमी करया. तुजो हांव मोग करता. सगळ्यांनी गांवच्या मोगाच्या नांव. तुजो हांव मोग करता जेजू. तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदां. तुज्या पांया तळार रावतलो. तुजे वाटेर चलतलो. तुजे संगी हांव रावतलो. हांव फाटीं चलचो ना. तुज्या पांया तळार रावतलो. तुजे वाटेर हांव चलतलो. तुजे संगी हांव रावतलो. हांव फाटीं चलचो. हालेलुया हालेलुया. दोनी हात वयर करून हालेलुया 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 सर पद देवा आमचे काकद करो आमचे बातकां मोगसून
आमकां ससनाच्या शेवेताक फावो. आमेन. प्रार्थया. सर्पदर आमच्या मगळा बापा, तुझ्या वर्त्या देण्याने तू आमकां बरलाय. प्रत्येक तरान तुझ्या वर्त्या जिवितान वांटेले आमकां केलाय. पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन बरोवन त्या पवित्र आत्म्याचे वर्त्यांची वाळपण आमचे थंय जावच्या तू आमकां आपयलाय. ते जोरतें धीरवे आनी देणे सदां आमचे थंय उचित करून नवसरणे भरचे आमकां तुज्या कृपेन भर. आमी मागता आमच्या समेत पिता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुज्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान शेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या सासना. दमदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वचप. तवळ आमी रोमाक पावतस पावलाक आपल्या इतल्याक रावंक परवानगी मेळ्ळी. पूण ताका पारो करूंक एक शिपाई दवरलेलो. 3 दिसां उपरांत पावलान जुदेवांच्या फुडाऱ्यांक आपणाशी आपयली. ते जमो जातच तांकां तो सांगी लागलो, भावांनो, हांव तुमकां जेरुसलेमांत धाडलोलो एक बंदिवान तुमचे हुजीर हांगा आसा. आमचे परजेक विरोध जावं आमच्या पुर्वजांत लाभलेल्या रिती रिवाजी विरोध जावं हांवें कसलेंच केल्लें ना. तरी रोमागरा आदीन म्हाका ओपून दिल्लो म्हजी दर्याप्त जातस म्हाका ते सोडचार आसले. कित्याक मरणाची शिक्षा फावो जावचें कसलेंच अपराध हांवें केल्लो ना. पूण जोदवांनी ताका हाका अडकळ केल्ले निमती चक्रवर्तीची नीत मागची म्हाका गरज पडली. तरी पूण म्हजे स्वंत परजे विरोध फिर्याद व्हरूंक म्हाका कसलेंच नातलें. ह्याच कारणा पासत तुमकां पळोवंक आनी तुमचे लागीं उलोवंक म्हूण हांवें तुमकां आपोवंक धाडलें. कित्याक इस्रायल परजेक आसा तोच बरवसो म्हाकाय आसा देखून हांव ह्या कोड्यार आसां. पावल थंय आपल्या भाड्याच्या बिडारान परतीन 2 वर्सां रावलो आनी आपणाक भेट करूंक आयिल्ल्या सगळ्यांक तो स्वागत दिवन आसलो. परत्या धैर्यान आनी कोणायकी भियेनासतना देवाचें राज ताणें परगट केलें आनी सौम्या जेजू क्रिस्ता विशयान शिकवण दिली. देवाचें उतर हें. देवाचे वडणूक. नितळ अंतस्करणाची तुझे मुखामोल देखतली सर्वेस्परा. नितळ अंतस्करणाची तुझे मुखामोल देखतली सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर आपल्या पवित्र मंदिरांत आसा. सर्वेस्पोर सर्गार आपल्या शिवासाणार बसला. पूण ताचे दोळे भुमीचेर ताणें कसयल्या. सूक्ष्म दृश्टीन मनशाची तपासणी तो करी आसा. नितळ अंतस्करणाची तुझे मुखामोल देखतली सर्वेस्परा. बऱ्यांक तशें कोट्यांक देव व्हरून पळयता आनी तिकलप धरल्यांक तो कांटाळटा. सर्वेस्पोर करो सुनीती बोन शेगून ताका मांडवाता. नितळ अंतस्करणाची ताचे मुखामोल देखूंक पावतली. नितळ अंतस्करणाची तुझे मुखामोल देखतली सर्वेस्परा.
Holy service for us. Sekelam yang biramnya, kami sebutkan kami gayan kaya. Alleluia, 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 Alleluia. सतत मो हांव तुमचेशी धरतलो म्हणटा सोमी तो तुमकां संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी पेद्रू गुवोन पळयतना ताका जेजूच्या मोगाचो तो आनीक सीस पाट्ट्यान येतलो तो दिसलो. हाणें त्या सांजेच्या जेवणार जेजूच्या हृदयाक तिंकून सोम्या तुका गातान पारादीन करतलो कोण म्हूण विचारलेलें. हाका पळोवन पेद्रून जेजू लागीं विचारलें, सोम्या हाका कितें राखून आसा? जेजून ताका म्हळें, हांव येसर ताणें वांस जे म्हूण म्हजी खुशी जाल्यार तुका कितें जालें? तूं म्हज्या फाटल्यान ये. अशें तो सीस मोरचो ना म्हणली सांगणी भावा मदें विस्तारली. पूण तो मोरचो ना म्हूण जेजून म्हणलें न्ही, बगार हांव येसर ताणें वांस जे म्हूण म्हजी खुशी जाल्यार तुका कितें जालें म्हूण ताणें म्हणलें. ह्यो सर संगती विशयांत तो शिस्त साक्ष. ताणेंच ह्यो संगती बरोवन दवरल्यात आनी ताची साक्ष खरी म्हूण आमी जाणाव. जेजून केल्ल्यो हेर जायत्यो संगती आसात. ते सक्कड एका फाटल्यान एक बरयत गेल्यार बरोवंक जाय पडटी तीं पुस्तकां आटापूंक संवसारीत पावसना म्हूण म्हाका दिसता. देवाचें उतर हें वखरी तुका क्रिस्ता. जीवन मुझे सोमिया ओ देने माका संसारिया पोयना जावे करे बलिदान. पात की जिने मोचे बेटो कशे उदार काळीस बापा तुझे क्रिस्ता दर्यासारखे. उदार काळीस बापा तुझे क्रिस्ता दर्यासारखे. जीवन मुझे सोमिया ओ देने माका संसारिया होयना जावे करे बलिदान. म्हज्या मोगाच्या भावेणेन म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद दाद्या बापा मानतात असले सामनो मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनातून अनवयले आमच्या नित्या पवित्र विचाराचा दवा सस्पोर म्हणून घेऊ. सर्गीच्या बापा पवित्र आत्मा आमच्या आपातकांचे भक्षणे देखून नितळ काळजां तुज्या संस्कामी वाड घेवच्या खातीर तुज्या आत्म्या धाड म्हूण मागता. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे.
आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमचे काळजाव बारया. आमी ती सर्वेस्परातय उबरता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया. वयस्य आमी करूं पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरप्रधान सष्टाच्या देवा सर कळे आनी सत आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या वर्त्या मोगांत तुज्या मनशाकडे रस्ता आसतना तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडचें वर्तें येवच्यान तुवें दवरलें. ताका ह्या संवसारांत धाडन आमच्या वर्त्या रक्षणा खातीर आमच्या सोडवणे खातीर ताणें कश्ट मरण ससंक आनी पुन्हा जिवानपणान जावन नव्या जिविताक आमकां पावोवंक ताच्या मजतर आमकां धाडचें वर्तें भाग तुवें रचोवन दिलें. त्या संताच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचो सदाळबार निरंतर गायता तुजे मुखार. पोवी पोवी दरबाराचो सर्वेस्परतो. सकाळी संवसार भरला तुमच्या वैभवा. ओ सगळे तुकाचे, ओ सगळे तुकाचे. सर्वेस्पराचे नावी एका ताकाचे. ओ सगळे तुकाचे, ओ सगळे तुकाचे. बाबा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुज्या पवित्रात्म्या दडोवन ही देणी पवित्र कर पण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कुडू आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परिछोण जाता ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, ही तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्णी करचे रगत पातकांचे बक्षण मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. बावडता सगळ परगछुया. सुम्यांची सु आमी हो उडो काथांव आनी हे कालसिंतले पियेरांव. तितले पावटी तूं वैभवान तेसर आमी तुझे मरण परगटा. बापा जेच्या माणसाने पुन्हा जीवनपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडा आनी सोडोवची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सोदला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा तुझ्या पवित्र अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडासकार लियो आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयझाक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव करमरी देवाचे माये सांगाती भगेवन धर्नुता आनी सर उकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सुम्यान भोव मोगाची आनी अपुर्बाची प्रार्थना आमकां सिकयला ते भक्तीन सांगाता म्हणुया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुवें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुसी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्यां पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वीस परसर वायटांतले आमकां निवा. दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी. सर्गीच्या भाग आनी आमच्या सर्वंदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशानत रगतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपात काडले सुटय आनी सराकातांतले वाठय. कित्या राजवटके पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतामुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पयस सभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशबरमे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. म्हजी शांती समाधान आनी मायमोग सदांच तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मायमोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले. आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले. आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले. आमकां शांती दी. मोगाची बाब भयणीन आनी भुरग्यांनो पळया आमचो सोमी जेजू क्रिस्त गेलो जाल्यार अनाथ तुमकां सोडिना. मजतदाराक तुमकां दान दितलो. तो तुमकां सगळें शिकयतलो. अशें जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागे. सम्या पूण तुज्या कसोत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. 171 171. सोमयाच्या जीवनाक आमी मुखार सरया ताचे संगी रावया. ससनी चिनेचे आमी कान सेव्या नवे जिवी आसड्या. ए सोमया तुये दुर्बोळ्या बिडारा ए पक्का काळू सोदावडा सता वाटेन म्हाका चल. ए सुमिया तुये कुळबीक जीव दातार ए तुझ्या गोपान म्हाका लिप सगळींच्या सुखाक बाबा. दाखवाली संगी आमी एक सांग रावया. यतेश आमी सोडया.
सोमयाच्या मोगान आमी ती सावराव्या जी येसू सांगसय सोडया येसूया तुये दुर्बोळ्या बिडार पातका काळो मोसो दावडा सैऱ्या पाटींग म्हाका सर येसूया तुये दैवी जुदातार तुझ्या गोपान म्हाका लिपोय सगळींच्या सुखाक बाबो सोम्याचे सरीं ताव उदाक ओडया आत्मीक ताण आस भागोवया पाचव्या सुरवान आमी पोशी जावया पेडांत ताच्या रावया येसूया तुये दुर्बोळ्या पिडार पातका काळो पोसो दावड सता वाटेन म्हाका चल येसूया तुये दैवी जुदातार तुझ्या गोपान म्हाका लिपो सगळींच्या सुखाक पावो प्रार्थया सर्वेस्पराचो देण्याच्या दातारांक जेजो आमचे मस्तक तुज्या महिमे पावलो ताका त्या संवसारान घेवन आनी अर्वे दिसा आंद्यादी ताच्या एकवटांत वाडोवन आमी सगळे ताच्या कुडी संदे ताच्या बरोबर महिमेन संग पावूं आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर पद्वेदादे बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन खऱ्या क्रिस्तांव जीवन जिवन पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बळवून जावच्याक वचून आदकीचा शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाची ओळख मुखार येवचे आनी तुमची मनाची वात आमच्या पाद्रापतावन तुमी घेवची आयच्या जेवणाचे तशेंच स्वीट स्पॉन्सर केला नीता डिसोजा आनी दिक्षा लसरादो कालमाडी हांच्या जल्म दिसाच्या तर्फेन तशेंच एडन लुवीस बॉम्बे अनिल प्रिया डिसोजा कोलालगिरी ब्लेंडिना केलिरा गोवा नावनाका तोट्टम मरिया पिंटो शिरवा क्रिस्ती रंजीता फर्नांडीस ब्रह्मावर नावनाका संतकट्टे मोगाच्या भाऊ भयणीनो आता वेलंकनी सायबिणी करूं एक गडी बर्दीं बी घालया वेलंकनी मायेचें नोवेन आमी करया वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनती कर वेलंकणीचे
पासून विनंती कर वेळांगणीचे माई तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती ए भोव नितळी अवंकारी भोव भगवंतरिंदा दिन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावन सत्संग जावन तुका विसरून काडली देवता तूं गर्भी संभोवच्या वेळी तुका बगुला देख वर्त्या आनंद सोगडास करूं तूं म्हाका फावो कर म्हज्या मागणेच्या उर्बेन तोचो आनंद परत्यान तुका दिवं वा तो आनीक चड वाडोवंक हांव भोव चड अत्रेकतां येदुकेचे भोव मोगाळी माई तुझ्या आनंद सोबतीन उगडास करतल्या तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या घरचेन तूं म्हाका पाठय तुझ्या देवपुतेचे अपरिमीत काकूचे पात घेवन आनी आमी मागले आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवणेचेर बरवसन आनी तुज्या बळवंत ससायच्या आदारार बांदून भोव कालतेपणी हांव तुजे लागीं पडटा ह्या म्हज्या घरचेन म्हजे पासत विनंती कर देवाची भगवंत कशी वयत जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळचे कर नाहीतर म्हाका दीर्घ तशे उपकार मेळचे कर म्हूण ह्या नवनान हांव तुजे लागीं परतून मागता ते सवा ह्या परी आसात बरें काम मेळोवंक परगांवांची विजा मेळोवंक कुटुंबाच्या सदांक बरी भलायकी मेळोवंक डायबिटीज गूण जावंक बऱ्या जिणये सांगाते मेळोवंक बाळंतेर बऱ्यान जावंक इस्रायलांत बरें काम मेळोवंक कुटुंबांत शांती समाधान मेळोवंक काजारी जोड्यांक भुरग्यांचें देणें लाभोवंक भुरग्यांनी देवबिरांतेन वाडोवंक लिवार गूण जावंक घरांतलें झगडें रावोन मोगान जियोंक गांठीची दूख गूण जावंक वायट सक्त जावन सुटका मेळोवंक आर्थीक परिस्थिती बरी जावंक शिरांची अस्कतगाय गूण जावंक वेरिकोस वेन गूण जावंक जाग्याची कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक एलर्जी गूण जावंक जाग्याचे रेकॉर्ड सारकें जावंक हायपर थायरॉयड तशेंच कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल येवंक लंग्स इन्फेक्शन गूण जावंक ऑक्सिजन लेवल नॉर्मल येवंक किडनी डायलिसीस सारकें जावंक रीण फारीक जावंक मानसीक पिडा गूण जावंक गर्भकोशाची पिडा गूण जावंक हातीन धरिल्लें बिझनेस बऱ्यान चलोवंक राग उणो जावंक वायट इश्टगात सोडूंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक किडनी स्टोन गूण जावंक कामाची परमीट मेळोवंक आसचे जाग्याचे पयशे वेग्गे मेळोवंक काजाराचें कार्य आडकाळी विणें जावंक कानाचें इन्फेक्शन गूण जावंक हार्टाची पिडा गूण जावंक पायल्स प्रॉब्लेम गूण जावंक मोगाच्या न्हू ह्या ते सवांक आमची ते सवा मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नव्या मारिफात तुज्या मध्यस्थीकते म्हाकाची वर्ती पातळी उसारूंक हांव खुशी व्हरतां तुजो दैवीक पूत तुजे खुशी आसतना ताणें तुज्या कथावेळेन खर्चान पेटयल्या सेवार्थ्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुजे लागीं परतून मागता हे म्हजे मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या कर्जाचे अत्रेक भेटयता नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजो भगवंत मरिये देवाची माये आमाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडी आमेन नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजो भगवंत मरिये देवाची माये आमाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडी आमेन नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजो भगवंत मरिये देवाची माये आमाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडी आमेन ये देवाचे माये गे हे बगे प्रणाम गब्रियल बडव्यान पयले वटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेले म्हळ्यार प्रणामान मेळोवन तुज्या सर्गीच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परजळी मोतयां हे जावं दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराच्या अंत पर्यान ती परसरान वडोन दीत म्हूण अत्रेकता हे दुखेस्त जे बुजावणे देवाचो पूत मनीस जातना
तुका बगल्या वरत्या आनंदा खातीर हांव तुजे लागीं परतून मागता. तुज्या पदवेदार मध्यस्थीके मारिपाक जोड दी म्हूण हांवें तुजे लागीं मागल्लो कृपा आनी उपकार. ह्या खातीर हांव तुका भेटयता. तुज्या मनाक येदोळपर्यांत मनशान केले सर बरी कामां. जेच्या मोगान काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें. ह्या मोगा पासून भोव कालतेपणी हांव तुजे लागीं परतून मागता. आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार. थाणे रस्ता सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी बोट तुजे श्री पावोवन दी. सोमी तुमच्या सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टूच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्या आत्म्याक सवकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. काकुलदार सोम्या बावडतांच्या भुजोणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळाय लागी आमी मागता. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमोत पाव ये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत. दोजी येताय आनी रास करताय देव सशनाच्या सशनाक. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखूंक, तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक, तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी रास करता सशनाच्या सशनाक. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मोगाचें नांव. पवित्र आज्ञा ए देवो मोर आमची काळजां तुज्या मोगान. पवित्र आज्ञा ए देवो मोर आमची काळजां तुज्या मोगान. सगळेणी तुजी आमकां दिवून पवित्र कर तूं आमचें जीवन. सगळेणी तुजी आमकां दिवून पवित्र कर तूं आमचें जीवन. पवित्र आत्म्या ए देवो भर आमची काळजां तुज्या मोगान. पवित्र आत्म्या ए देवो भर आमची काळजां तुज्या मोगान. संसार नवो कर ये पवित्र आत्म्या आमकां कृपेन भर ये पवित्र आत्म्या. संसार नवो कर ये पवित्र आत्म्या आमकां कृपेन भर ये पवित्र आत्म्या. स्वर्गादायची कर ये पवित्र आत्म्या तुज्या गोपान भर ये पवित्र आत्म्या. नीत जैतेवोन कर ये पवित्र आत्म्या आणि तूं नास कर ये पवित्र आत्म्या. नितळ आमकां कर ये पवित्र आत्म्या तेंपलां तुजीं कर
ये पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या ये देवो बोर आमची काळजां तुज्या मोगान पवित्रत्म्या ये देवो बोर आमची काळजां तुज्या मोगान साथ देणी तुजी आमकां दिवन पवित्र कर तूं आमचें जीवन साथ देणी तुजी आमकां दिवन पवित्र कर तूं आमचें जीवन आमचो आधार ये पवित्रत्म्या तुमचो आमचो दातार ये पवित्रत्म्या तुमचो आमचो आधार ये पवित्रत्म्या तुमचो आमचो दातार ये पवित्रत्म्या तुमचो आमचो फुडार ये पवित्रत्म्या तुंस सर्गाचें दार ये पवित्रत्म्या काळोख तूं दांडय ये पवित्रत्म्या उसवार तूं फांकय ये पवित्रत्म्या काळोख तूं दांडय ये पवित्रत्म्या उसवार तूं फांकय ये पवित्रत्म्या हात धरून सराय ये पवित्रत्म्या सर्गाक तूं पावय ये पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या ये देवो बोर आमची काळजां तुज्या मोगान पवित्रत्म्या ये देवो बोर आमची काळजां तुज्या मोगान साथ देणी तुजी आमकां दिवन पवित्र तूं आमचें जीवन साथ देणी तुजी आमकां दिवन पवित्र तूं आमचें जीवन पवित्रत्म्या ये देवो बोर आमची काळजां तुज्या मोगान मोगाळ पुत्रा सोवे अंगवार मोरी आशीर्वाद जेसूच्या भोव पवित्र काळजां आम्हा सर्वांक दितुचे आशीर्वाद भलायकेचे माये आम्हा बसोन विनंती करा दर्या सुकरा आम्हा बसोन विनंती समय संतानाने भुक्त्यानो आम्हा बसोन विनंती करा भगवान कृष्णाचे कृपे आमच्या देवा आमच्या दिसांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.